एक दोन म्हणे आम्ही विचित्र पासाने घेऊया. हालेलुया हालेलुया Can we just move around and handshake with you, yeah? Just look up with you, pa. Hindi Maria, first we start with English. Jesus in my inside, walking on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus in my inside, walking on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus moce viitor, capsota moce baia. Jesus moce modola. Jesus moce viitor, capsota moce baia. Jesus moce modola. Con तुझे viitor, Jesus moce viitor. Jesus moce viitor, capsota moce baia. Jesus moce modola. Jesus moce viitor, capsota moce baia. Jesus moce modola. कौन तेरे अंदर? यीशु मेरे अंदर. यीशु मेरे अंदर, capsota moce बाहर. जीवन तेरा बदला. यीशु मेरे अंदर, capsota moce बाहर. जीवन तेरा बदला. तर आम्ही थोडेशे स्टेप्स पळयताले पासियेंस कशें आमच्यान वाडोवं येता. एक उदाहरण हांव दिताली. एक पयलो स्टेप म्हणलो तो पेशन्स इज वेटिंग क्वायटली. क्वायटली म्हणजे सपोजींग आमी आतां बसीक रावला, एक लायन आसा आतां मारगांव पणजेंतल्यान मारगांव येवंक जाय, पणजेंतल्यान पोंडा येवंक जाय. थोड्या जाग्यांचेर क्यू आसता न्ही ती शटलाचे बसीक. जाल्यार आतां ते केदी व्हडली लायन केन्ना सोंपतले काय असलें न्ही. तोंड बंद कर आनी ती राव. आनी थंयसर कितें कर तेका म्हाकाणी दीत राव. तुका कोण ना कोण कितें दिसतलो, बरें कोण गरीब भाव दिसतलो, गरीब भयण दिसतलो. ताच्या ताका तुवें कितें दिलें, 10 रुपया दिले. पूण ताच्या खातीर आतां देव बेसांव ताका आदार दी आनी लॉर्ड आय ब्लेस हीज फॅमिली, आय ब्लेस वॉट एवर हीज डुईंग. तो कितें करता बरें बाटल्यो पिकअप करता. ताचें काम ताका सुफळ जावं दुनिया, ताका बरें काम मेळूं, ताका बरो पगार मेळूं, ताचें घरदार वयर सरून. हो तुका लायनीन उबो रावला थंयसर गुणगुणचे कशें स्टार्ट डुईंग समथींग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. स्टार्ट ब्लेसिंग. Pray in tongues. Think of somebody that you know is sick. Start praying for that person. आता काल फादर जाकारिया सांगतालो जेन्ना तूं कोणा खातीर मागताय न्ही तो घडये तुमी सांगना तो इंग्लंडाक अमेरिकाक तूं हांगासर ताका म्हणटाय जेजूच्या गाया वरवीं ताका पूर्ण पेटोवणी मेवली. बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस इज कंप्लीटली हील्ड. नाव यू फोकस ऑन that person's different parts. Let's say now you know that he has got something in the head, a tumor in the head. This is every cell. By the stripes of Jesus is completely healed. So now he can
can see properly, he can hear properly, he can understand, he can walk. You start focusing on that and keep on saying, keep on saying. So use that time when you are standing in the queue, when you are just standing waiting. डॉक्टराशी सुद्धा गेला पुढे केन्ना कोणा बरोबर गेल्लो आसा पुढे म्हणटा की हांव म्हजे बरोबर आतां तो मनीस गेला तो बरें गुणगुणटा. यू डोंट जॉइन दॅट ग्राउंडिंग क्लब. तूं तें तोंड बंद कर पूण तूं म्हाका नाका ताका देवाची खबर आसा. So wait patiently but with your mouth quiet. Okay? No speaking what is happening. When things don't happen on time, आता ह्या दिसांनी आय एम जस्ट स्पीकिंग हांवें आतां म्हाका आपयला पण ते आमच्या इलेक्ट्रिशनाक आपयला म्हाका हेल्प करपाक लायटी बी घालपाक. ताणें सांगलें सकाळीं येता म्हणून तो 2 पासून येच ना. मागीर दिसता उलोवपाक ना. तो आनी खंयच्या कामाक गेला तें काम ताका सुबेज गरजेचें. त्या मनशाक ताची सुबेज गरज म्हजेली. तें सांगूच तो म्हजी गरज पावयता आनी सगळें म्हजें जाता. So don't grumble. Every time find a reason to bless God, to thank God, to pray for the person. Okay? Second point, patience is waiting eagerly. Second point. First was patience is waiting quietly. Second is patience is waiting eagerly. आता eager म्हणल्यार कितें न्ही मेवतले म्हणून रावता. मेवतले म्हणून बेश्टे वाजून न्ही पासियेंस काडटा की गुणगुणनाय रागार जायनाय पूण तूं मेवतलेच जें कितें हांव करता जें कितें हांव मागणी करता वा सोंसणीकाय दाखयता ह्या मनशा सगळें तो मनीस बदल्लोच तो मनीस चेंज जालो तो मनीस देवाच्या राज्यान एक बेसांव जावंक पावला. सो पेशन्स इज वेटिंग eagerly. Eager म्हणजे I am going to get it. Not with grumbling, not with complaining, but eagerly. Yes. Eagerly. आता सपोजींग म्हाका आतां ताण लागला. ओके म्हाका ताण लागल्यार म्हाका उदक जाय. जाल्यार आतां हांव जाण न्हू हांव येता सोदूंक म्हळ्यार हांगा शॉप आसतलें ना थंयसर आसतलें पूण मेवतलें म्हाका म्हणटा तें उदक रावच्यात नांव कोत्तलें ताणें. नॉट लायक दॅट. यू आर hoping, your hope, you are not giving your hope to die. I want something, no, I am getting it. But in the process of getting, हांव इच्छे ना, हांव रागार जायना, हांव खोगीन दुखीन बरो ना. तें मेवलेंच म्हाका पावटी सर मेवतलें. आपल्याक चिंतप तरी मेवतलेंच. आहा बाटली आसा उदकाची बाटली आसतली. तो म्हणटा सोंपलें पूण ना फुडें घालता. सो वेटिंग एंड वेटिंग बट निराशी जावन न्हय. रावताय तुका तें मेवतलें म्हणून पूण खोशयेन उर्बेन. सो इगर्ली मीन्स दॅट. Okay. Third point, patience is waiting until the end. Patience is waiting until the end. शेवटपासून ते जरूर जातलेंच म्हज्या जिवितांत पूण हांव रावता. तो पयलीं स्टार्टिंगान पळयलो हांवें जागोपाच्या 5 जावेसरान तो म्हणटा शुअरली एस्टॅब्लिश युअर हार्ट्स with steadfastness, with confidence. Different words were given. So here also it is actually focusing on that same word. I'll just read it. See, you also be patient, establish your hearts so the coming of the Lord is at hand. Stand firm, strengthen and confirm them in the final certainty. म्हणजे ते शेवटपासून निराशी जायनाका. आता हाचो एक्झाम्पल म्हणल्यार आमी अब्राहामाच्या जिवितांतलो घेवं येता. अब्राहाम देवान रसावणी दिल्ली. Patience is waiting until the end. Until the end. शेवट मेरेन हांव रावता. आतां जर तूं म्हज्या घरांत कोण दुयेंत आसा जाल्यार हांव म्हणटा जेजूच्या गाया वरवीं ते मनीस बरो जालो. तो बरो जाय सर म्हाका तें दिसो सुरू. हांव जेन्ना म्हणलें तेन्नाच ती पेकोवणी जाली सुरू. पूण म्हाका तें सारकें दिसो पासून हांव म्हणीत रावता. हांव शांत रावता. हांव हुस्क्या खोकीन बरो ना. केन्ना जातलें काय अशें ना. हांवें तें म्हणलें आनी तें जालेंच आनी हांव शेवट मेरेन रावता. आतां हाचें उदाहरण घेवया आमी अब्राहामाच्या जिवितांत. अब्राहाम बापाक देवान आसामी दिल्ली तुका राष्ट्राचो बापूय करतलो. ताका आतां एकूय भुरगो आजून ना. तो म्हातारो जाला ताची बायलूय म्हातारी जाली. आनी अजून एक भुरगो ना पूण देव सांगता तुका राष्ट्राचो बापूय करतलो. तर तो आतां ही ताका भासावणी दिल्ली आसा. तो ते भासावणेकूच धरून रावलो. आनी देवान कितें सांगलें अंतराळार पळय नखेत्रां आहा ताची तुजी सोसत जातली आनी तूं ती अंतराळ तो मेजता ती तूं मेज म्हणटा. रेवेची कोळी तुजी सोसत जातली.
सो तो भायर येता रेडीक वयता कितली गोष्ट जातली देवान वाचून दिल्या जातली ताचेरूच ताचें मन आसा. थँक्यू बिकॉज हांव एक राष्ट्रांचो जायत्या राष्ट्रांचो भाव. सो तेंच तो घेवन ते शेवट हा पळय ताचेरूच तो विस्वासी आसा. आतां घडयेक मोदें कितें जाता ट्राय करता ताची बायल पळयता की आजून ताका भुरगें ना म्हणटच ती कितें ताका आनी एक आपलो उपाय दिता. न्ही तो सांगता ताका की आपली पळय कामाक आहा पळय मेड सर्वंट तिचे लागीं तूं कुडीचो सोंपोन जोड आनी तो भुरगो येता पळय तो आमी मागीर आमचो एडगेरी कसो दवरया. पूण मागीर कितें जाता तोच भुरगो आनी तीच बायल मागीर साराक किकोन तरी करूंक लागली तिका इल्ट्रीट करून म्हणजे तो भुरगो आतां म्हजो आब्रावान म्हजे लागीं कुडीचो सोंपोन जाला तो आतां भुरगो तूं माहीत न्ही तूं बायल वचून हेका केल्ल्या भशेन मागीर तिका आतां जायना तें करून मागीर तिणें ते बायलेक धांवणाय म्हणटा त्या भुरग्याकूय धांवणाय म्हणटा. तशें जाता तेन्ना आमी आमची तकली वापरता आनी आमचे उपाय काडटा देवाचेर थारोवन रावनासतना तेन्ना सगळेंच कांयचें कांयच जाता. आमकां ते वखदां दिसता हांवें बरो सुटावो काडलो बरो उपाय काडलो बट नो. जे भाशेन जोग देवाचेरूच पावता तो म्हणटा तूं कितेंय कर म्हजो प्राण पसून तूं काडटा जाल्यार काड पूण हांव फक्त तुजेरूच विस्वास करून रावतलो. तो म्हणटा न्ही जोग म्हणटा पळय यू कॅन स्ले मी दो ही स्ले मी येट वील आय ट्रस्ट हिम. तूं कितेंय कर तुका म्हजो नाश करूं जाल्यार तूं कर पूण म्हाका आनी दुसरो भरवंसो ना तुजेरूच हांवें भरवंसो दवरलो. शेवट मेरेन तुजो भरवंसो ताचेरूच दवरलो. मागीर नोवाचो एग्जाम्पल पळयलो आमी. नोवाक आतां लोक पेंटताले कितलीं वर्सां ताका लागली न्ही कितली 40 वर्सां ताका लागली ते बांदून काडपाक. आतां लोक कितलीं फकाणां करताले आसतले तातले थोडे जाणटे आसले ते तेन्ना 80 वर्सांचे आसले 80 प्लस 40 म्हणून 120 जाले. थोडे तातले गेले आसले फकाणां करून करून तशे मरूनय गेले. पूण तो निराशी जावना देवान सांगलां तेंच तो घेवन बसलो आनी शेवट मेरेन ताणें आपली सोंसणीकाय सांबाळली. ओके मागीर चवथो पॉयंट पळोवया. Patience is waiting expectantly. Patience is waiting expectantly. मेवतले म्हणून हांव रावतां कशें आमी म्हणटा आय एम एक्सपेक्टींग. ओके ते आतां गुरवार हा म्हणटा ते कोंकणीन इंग्लिशीन म्हणटा न्ही शी इज प्रेग्नंट ऑर शी इज एक्सपेक्टींग. वॉट इज शी एक्सपेक्टींग अ बेबी टू कम लायक दॅट. पेशन्स इज वेटिंग एक्सपेक्टंटली. मेवतले म्हणून रावता आनी ताचेर हांव सोंसणीकाय धरता. हांव हुस्के खोतीत बरोना रागान बरोना उचंबळ जायना मेवतलेच म्हणून. हाचेर आमकां एक स्क्रिप्चर पळोवया आमी ह्या पॉयंटाचेर. फिलिपियन्स 1:6. This is the fourth point. Patience is waiting expectantly. Philippians 1:6. Galatians 4:6. No, Philippians 1, chapter 1, verse 6. Galatians. Philippians. Yeah. See, देवान, I'll just read it. You got it, but see, देवान तुमचे मध्ये हो बरो वाव सुरू केला तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस येपर्यंत हो वाव शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. God will finish what he has started. देवान जो बरो वाव सुरू केला तो सोंपणेक हाडटलोच आनी बरे भशेन हाडटलो. हे कांयचे काय ना आमचे अद्देकुरे करता म्हणटा पूण तसलें न्ही. देवाचो वाव ऑलवेज इट्स परफेक्शन. Okay, he is a master planner and he plans things and puts things properly on. So Philippians 1:6 tells us that we are waiting expectantly. ह्या सगळ्या परिस्थितींतले कितें तरी बरेपण उजवताच. बरेपण येतलेंच. कितलीय परिस्थिती बिगडलेली दिसूं म्हाका हें दिसना हें जायना तें जायना हाचेर हांव लक्ष घालना. हें भेटतें हें टेम्पररी थोड्या दिसांचें. बरें तें आसाच आनी तें म्हाका मेवलेंच. ओके मेवलेंच म्हणटा पळय तो भावाड आनी तें फुडें आसा म्हूण ताका आमी बोरवासो म्हणटा. तो बोरवास तो मेळोसोर जायसोर आमी सोंसणीकायेन रावता. So patience is waiting expectantly and then it says that he who has begun the good work in you
will complete it until the day of Jesus Christ. यामध्ये वाचलं पाहिजे. देवान तुमचे मध्ये हो बरो वाव सुरू केला तर तोच जेसू ख्रिस्ताचो दीस येतल्यान हो वाव शांती पावतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. हे आमी म्हणटा unsaved loved one ते मागणे आसा पळय तातूंत ना. What God has started, He will come when He will accomplish it till the I can't get the actual words, but it is that is what. So from here it is taken there. देवान सुरू केला तो तो आमोणा खातीर मागता म्हणजे भुरग्यां खातीर मागता वर्करां खातीर मागता अजून ताका क्रिस्ताची ओळख मेळोन मोग आनी अजून सापूंक ना पूण तांच्या भितर देवान हो वाव सुरू केला आनी म्हज्या सोंसणिकाये वरवीं म्हज्या मोगा वरवीं तांचे ठांय म्हजे शांती वरवीं हांव रागार जायना तें पळोवन हो बरो वाव देवान तांचे भितर केला तो आतां इल्लो इल्लो फुडें येता आनी सोंपाडणेक येता. दे आर ऑल्सो चेंजींग. They have changed and they are also become new creations. But I have to maintain my patience. हांव तर म्हजी सोंसणिका इबाडटा आनी तांचेर रागा जाता जाल्यार तें जायना. Okay, now before I go to the next point, I just want to explain this. I had a question. If somebody is not thinking the way I am thinking, म्हाका आतां क्रिस्ताचें मन मेळना, म्हाका देवाची उतराची शिकवण मेळना, हांव हे भाशेन वागतां. पूण म्हजो वर्कर आसा म्हजी आंटी आसा अंकल आसा तांकां आजून क्रिस्ताचें मन मेळ्ळो ना. तांची वागणूक वेगळी आनी म्हजी वागणूक वेगळी. आतां हांव करतां तें सारकें, ती करता तें सारकें न्हय पूण हांवें तांकां सांगचें जाय तुजें चुकलां तूं हें करनाका आतां तूं हें करनाका आतां एक्सेप्ट करतली ती तुका कितें दिसता बसू आतां ते आनी स्पेशली इन द फॅमिली भायर तुका गोडे सॅल्यूट करतली घरान कोण गो तूं म्हाका सांगतली ओके आदी आनी आनी कितें तें हांव तुका जल्माना तूं म्हाका जल्माना कितें कितें म्हज्या पटान तूं म्हाका शिकयतलें तशें कितें आहलें सो तूं हेंचें म्हाका सांगपाक पूण आमकां दुसरी म्हणणी आहा न्ही जाणट्याचें तें नेण्ट्याचें तरी शिकूंक जाय तेन्ना म्हजो धाकटुलो आहा तो म्हाका सांगता हें करता हें कर हांव म्हणटा या इफ इट इज रायट मे बी समथींग ऑन मोबायल which I don't know if I can take earthly knowledge from him sometimes he speaks things like that so I have to take that also so थंयसर तें यो I have to be ready to accept but all are not like that okay थोड्यांक नाकाच सांगपाचें so now what do we do in such a situation first we start when they say something ते आतां होय कित्याक वचून आयला आमी शापोता सांगताय गो हें म्हणटलें घडये न्ही सो तूं तांकां कांयच म्हणना ना थंयसर कितें शिकलां तें हांव सांगतालीं एंड फूल स्टॉप ओके इतलें ना टोन इज इम्पॉर्टंट सांगतालीं आतां तुका जाय ते उतराची सोंगणी तांकां मेळपाक तुज्या उतरांनी तूं सांगिनाका तूं कितें कर दुनिया तुज्या नांवान हांव तांचो मोग करतां हांव तांकां आशिर्वादान करतां आनी बेसांवांनी करतां ओके आनी लाव ब्लेस एंड फॉरगिव आय एम फॉरगिवींग देम पवित्र राखण्या तूं जाणवय हांव तांकां कितें सांगूंक सोदतालें तें आनी हांव सांगल्यार तूं समजोचें ना आतां तूं हें म्हजें काम तूं कर हें काम हांव तुका दितां आनी तूं तें कर एंड यू वील सी इट वील वर्क ओके इट हॅज वर्क फॉर मी ना मायंड वॉज नॉट अबाउट देवाचें न्ही म्हजी एक बेश्टें हाडलें आतां सांगता कितें म्हजी मोटरसायकल आहा आनी म्हज्या घोवाची मोटरसायकल ओके ताची गॅरेजीन आसता पयस म्हजी हांगा आसताली लागींच आसताली ताका थंयसर वचोंक जाय आनी म्हाकाय थंयसर वचोंक जाय जाल्यार तो म्हणटा आमची मोटरसायकल वता आनी तूं वता म्हाका वचोंक जाय मरे तूं येता म्हणजे हांव येता म्हापशाक ओके जाल्यार तूं तुजी व्हर न्ही ना तुजी हांगासर खातीर वता बिकॉज आय डोंट नो आय वॉन्ट आय एम टेकिंग हें आतां आदली खबर ओके बट आय एम टेकिंग जाल्यार ओके थोडे कितें दे हांव म्हजी मोटरसायकल घेवन गेलें तो आपली घेवन गेलो आतां हांव वाटेर चिंतता दोनूय म्हजी भोवली चूक आहा हातून म्हजी हांव वता पूण तूं आतां म्हजी व्हरोंक सोदता आनी हांव दिना म्हणून ताका आतां राग आयलो म्हणल्यार नाव आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन दीस टू ही बाबा कित्याक ताका तापयता कित्याक रागान बसता तुजी हात मरे तूं तुजी काड ताका फक्त आवश्यकपण भितर वचून काडपाक म्हणल्यार आय हॅव टू टेल दॅम हांव ताका कांय सांगिना कित्याक म्हाका आदल्याच दिसा ही शिकवण मेवली बेदरा लागची की तुका कोणाक कितें सांगूंक जाय यू मे बी रायट बट यू वॉन्ट टू टेल दॅट पर्सन एंड दॅट पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन टू युअर एक्सप्लेनेशन तूं कितें कर तूं ताका बगोस ताचो मोग कर आनी ताका आशिर्वादान दवर आनी तें काम सांगपाचें तूं खूब राखपाचें कांय सांगलें पळय जातलें पळय म्हाका वचोंक जाय आसलें तो तें म्हजें चेडवाचो बूक हाडपाक इगर्जेन तुका खंयचो तरी आनी तो वचोंक सोदता थंयसर सो ताणें वेगळी पूण तूं म्हाका ताका समजाय ताका तूं सांग कितें पळय तें हांव ताका कांयच म्हणिना ताचें तो गेलो तो 2 वरांनी आयलो ताच्या आदीं 1.5 वरान हांव पावलें ताका विचार च्या करून रे
पयलो कितें फॉ हाडला च्या करून रे म्हणजे ते सगळो राग हाडलो तो निवलो कोणें निवयलो पयलो ओके सो दीस ना ब्रदर हॅड एक्सप्लेन टू अस ताणें एक आमकां गोंयकीत सांगलेली तो कोणागेर तरी रावलो सॅटर्डे संडे कितें कोणागेर रावलो आनी भायर सरता आसतना तो म्हणटा गो बायलेचे ब्रेकफास्टाचे मेजार केंसां ते म्हणलें आनी आतां तो गो ब्रदराक घेवन गाडयेन येता सो गाडयेन येता आसतना ब्रदरा लागीं उलयना आनी कांय ना ताका तो रागान म्हणटा सो ब्रदर ताका विचारता हाव डू यू फील नाव दॅट यू हॅव फॉट विथ युअर वायफ ते वो आनी उजो घालता अशें तुका आतां कशें दिसता तूं बायले लागीं झगडटा कितें सांगू तुका म्हणटा कशी बायलां स्टार्ट मागीर बायल 25 वर्सां जालीं अहें तहें 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 हांव तुका सांगता केन्नाच समजना तुका बायल कित्याक कितें ब्रदरान ताका सांगलें 25 वर्सां तूं एकेच भाशेन तिका समजावन सोडटा हांव तुका आतां नवो मेथड तुका तिका समजोवपाक तिका आनी समजोवपाची ती आनी समजता काय म्हणटा तूं ट्राय कर हांव तुका एक नवो मेथड कितें मेथड बरें सांग तुजो मेथड तुजो मेथड म्हणटा आपलो मेथड कितें तुवें सांगपाचें न्ही तें पवित्र आत्म्यान सांगता तिका सांग पवित्र आत्मो तिका सांगतलो ही फाउंड इट स्ट्रेंज ओके दॅट मॅन फाउंड इट स्ट्रेंज बट ओके ब्रदर सांगता म्हणटा ही इज एक्सप्लेनिंग हाव टू डू तर ताका सांगता तूं तें काम काडून ताका दी पूण तूं बेकार कसो नाका तुवें आनी कितें करूंक जाय तुवें तिका फॉरगीव करूंक जाय ती पळय कितें झगडल्या तें तुवें तिका फॉरगीव तिका बेसांव हें कर भोगसणें दी तिचो मोग कर आनी तिका आशिर्वादान तूं ती वस्तू कर आनी ताका तें काम दी कर ओके कितें पळय शब्दां कितें तिका सांगूंक जाय तें तूं सांगिनाका तूं ताका बरें हाडलो बरें भाशेन सांग पूण तें कितें सांगपाचें ना तें ताका सांग एंड आफ्टर अ मंथ तो पत्तो पळय गेलो पत्तो जालें तो गेलो आनी सांगून रितीन रावलो रितीन जालो तो जाल्यार गेलो एका म्हयन्यान तो पत्तो आयलो आनी अशें विचारतालो आतां कशें ना तुमचें मगें खूब बरें म्हणटा कित्याक you have given me this method which is really working. Now he realized I am not telling, I am speaking to the creator of her about the issue. And he is putting it right very nicely. Okay, so आमच्या घरांनी न्ही आमचें मानून घेवचें ना जेजूसूच घेवंक ना जाल्यार मानून आमचें खंयचें ओके सो भायर तुका कडेन खूब मान आसता पण लोक मानून घेतलो तुज्या घरान ही खबर आमी उलोवपाची न्ही आमची वागणूक ताणी पडूंक जाय एट होम माउथ इज सीट कासोवा भाशेन भितरूच राव पूण तुजें कितें बरें करूंक जाय तें कर घरान वचून भायर पावलो म्हणटा तकली भायर काड आनी ओके सो हांवें कासोवाचें स्टार्ट केल्लें सांगून न्ही कासोवाक आतां तें हें खात गुणे कितें कितें तोपता पूण तो जिस्कूच जाणो भायर सोदताना दुसऱ्याक हांव म्हणटा इस्कॉलान आय टीच प्रॉपरली ऑफकोर्स देर आर थिंग्स आय नो दॅट इफ आय स्पीक टू हार्शली इट वील अफेक्ट आय हॅव टू बी कायंड आय हॅव टू बी बट आय हॅव टू बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो सो एट होम माय बिहेवियर इज डिफरंट सो द होली स्पिरीट आमकां सांगतलो खंय तुजो स्वभाव कसो सांगूंक जाय कोणा लागीं कशें उलोवंक जाय केन्ना मातशें नेटान हांव वाटून म्हणना खरायेन म्हणिना खंयचोच आमची वागणूक न्ही गर्वाची कशी जावचीच न्ही कोणाय लागीं रस्त्यार जावं खंयचो दिसा खालतीच जावं आतां हांवें सगळें सांगलें तुका बाबा मातसो राव रे व्हॉट्सएप तो ट्रक ड्रायव्हर तो कोणूय जावं मातसो राव रे हांव येता सो वेरेवर इट इज पॉसिबल खालतेपणान आमची वागणूक फुडें व्हरप खराय आनी गोर कोणाक दाखोवया आमचे जिवीत हांगासर इल्लेशे कालचे फावटी ब्रदरान सांगता आमी पळय दोळे ब्लिंक करता तसलें आमचें जिवीत इट्स आवर लायफ ऑन अर्थ इज जस्ट ब्लिंक ऑफ द आय साप करून आयज हांव फाल्यां ना सो लेट अस नॉट लिव एज इफ वी हॅव कम हियर जाता तितलें खालतेपण बरेंपण शांती सोंसलीकाय हेंच आमची वागणूक जावं ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉयंट पेशन्स इज वेटिंग जॉयफुली Patience is waiting joyfully. Yeah, I think it's James chapter 1 to 4. Take that scripture for that. James, जाकोबाचो पयलो अभ्यासकर दुसरी ती चवथी रोड James chapter 1. असल्या पिलपणान तुमी सगळेच वाटांनी ताचे परिपूर्ण
शीज जावं पावतल्या कसलोच चुकून तुमकां उणो And आसचो this is chapter 1. जाकोबाचे पयलो एपिसोड. दुसरी जेम्स 1 जेम्स 1. chapter Yeah, म्हज्या बाबा भयणीनो तुमचे that one. Jacob, no? Yeah, Jacob, chapter 1, second verse. म्हज्या बाबा भयणीनो. You're going to the second one, I think. No, Second one. chapter 1. Yeah, Yeah, म्हज्या Yeah. कारण आसा. ओके, फिर I read it again. म्हज्या बाबा भयणीनो तुमचेर जिन्नसकार कोश दोग येता तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावन तुमकां बरें कारण आसा. पळय हांगासर म्हणलां तुमचेर जिन्नसकार कोश दोग येता तेन्ना अशें म्हणूं ना येतले तेन्ना केन्नाय येत जाल्यार अशें म्हणूं ना. म्हणजे वी आर ऑलरेडी बींग प्रिपेर्ड. आमचेर कोश दोग येतले आनी एक सारके योजना जिन्नसवार आयज मातसो व्हडलो मागीर धाकटो फुडें खूब व्हडलो त्रास कोश येतलेच. जिन्नसवार कोश दोग येता तेन्ना त्या कोश्टांक लागून एकदम खुशाल जावन तुमकां बरें कारण आसा. आतां कित्याक तें कारण तें फुडें पळोवया तिसरे वळीन. कित्याक म्हणल्यार असले भावार्थाचे परिक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालोना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसलेय पिडा पिडे मध्ये तुमी अधीक थीर आसतले. सो तुमकां भावार्थ आसा म्हणून कसलोय धुमाडो पासून आयलो जाल्यार तुमी थीर उरतले. भावार्थ ना तो मनीस आलता धरता. हांवें सांगलें थोडे रागान बोलतात, थोडे उसऱ्या खोतीन बोलतात, थोडे दुसऱ्यांक फोड मोड करतात, थोडे आपलो जीव दितात. ओके, पूण आमकां असो भावार्थ मेवला आमी ती कसलोय हें घेवन संकश्ट घेवन ताका तोंड दिवंक आनी जैतिवंत जावपाक आमकां शक्ती दिल्ली आसा. Okay, so we are prepared. That faith helps us because through the faith we are reading. How faith comes by listening and listening to the word of God. ताचे वरवीं आमचो स्पिरिट स्ट्रॉंग जाता आनी ज्या मनशाचो स्पिरिट स्ट्रॉंग आसता तो कसल्याय कुडीच्या दुयेंसाक कसल्याय मनाच्या तुफानाक तो तोंड दिवंक शकता. The spirit, I can't get the actual thing, brother. What is it? The spirit of the strong spirit of a man can withstand us. Yeah, I was just listening to brother yesterday on this, but I can't get the actual thing. But this is the meaning of it. तुझो तो spirit strong, तुझो आत्मा तो घोट सारको आसता देवाच्या उपरांत ताका तुवें जेवण दिवन ताका घटमूट केल्यार तुजी कूड कितली दुयेंसान पडूं, तुजी कुडीक कसले धुमाडो येवं, तुजे मनाक कसले चिंतन येवं, तूं चिंतनाच्या भारान आसूं, पूण तुजो आत्मा तो घोट आसा तूं सगळ्याचेर जय करून शेकी जय दिवंतूच जा. सो वी नीड टू मेक आवर स्पिरिट स्ट्रॉंग एवरी डे. जे भाशेन आमची कूड सकाळीं तर आमी कांयच खावना, दनपार म्हणल्यार कोमो जाता आनी मागीर च्यान करतात. आतां माचिनाक या म्हणलें जाल्यार आवय कांय खावना मरे माची ना म्हणजे कर म्हणटाले आमी. तशें जेन्ना आमचो आत्मो भुकेन तळमळटा आनी ताचेर तुफानां येतात ते मागीर चोचणीकाय आनी मोग आनी हें आनी तें आनी कशें दी म्हणटाय तूं. कित्याक तुजें आत्मो आजून भुकेला. आत्म्यान हांवें जेवण तुजें कसलें जेवण पळयत पुस्तकांतलें देवाचें उतर जावन आसा आत्म्याचें जेवण. जेन्ना म्हजे बरी देवा लागीं संबंद आसा दिसभर ताचें उतर हांव आयकतां, एक कितें वाचलां सकाळीं तेंच हांव नियाळटां, ताचेरूच उदाहरणां पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता. आतां हाचे वरवीं म्हजो आत्मो घट जाता आनी घट जाल्ल्या आत्म्याक कोणूच हालोवंक शकना, कांयच वायट करूंक शकना. यू कॅन विथस्टँड एनी ट्रबल एनी ट्रिब्युलेशन दॅट कम्स. ओके, कितें ब्रदर? 3 John 1:2. ओके, When the soul prospers. yes. John chapter 3 or say? No. 3 John 3 John 1 verse 2. 3 John. No, you are saying Yours is proverb. strong spirit can withstand. Yeah, that is the Proverbs. Okay. सो आमी फुडें वाचया. खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. कारण कितें तें कित्याक म्हणल्यार असल्या भावार्थाची परिक्षेन म्हणजे आमचेर आतां परीक्षा आमची एग्जाम आसता ती फिजिकल टेस्ट कितें शिकल्या पळय तें बरोवपाक. तेन्ना फेथ ऑल्सो इज टेस्टेड. जेन्ना भावार्थाची कोण तरी एक परिक्षा येता हांव म्हणटा हें आनी जाता वेगळेंच.
हांव आतां म्हणटालें म्हणजे तुज्या गायनी म्हाका पेटोडी मेवली पूण म्हजे पांय फुट्टात म्हजे रिपोर्ट आनी कितें सांगता आतां ही एक परीक्षा भावार्थाची परीक्षा सो भावार्थाचे परीक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालो ना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसले पिडापिडे मदें तुमी ओदी खीर आसतलें मागीर चवथी ओळ असल्या खीरपणान तुमी सगळ्याच वाटांनी ताचे परिपूर्ण शीस जावंक पावतल्या कसलोच सुगूण तुमकां उणो आसचो ना ओके सगळ्यांनी तुजी टू बी कंप्लीट आय जस्ट रीड दॅट बिकॉज द टेस्टिंग ऑफ युअर फेथ प्रोड्युसीस पेशन्स when your faith is tested and still you are remaining firm तुज्या भावार्थाचेर एकार एक आक्रमण कशें जाता जें कितें तूं उलयताय आनी जें कितें घडटा तें सारकें ना पूण तूं उलयताय स्वताची उतरां भाटाची उतरां ओके आनी तरीतून तूं थीर रावताय जाल्यार तांचे वरवीं तुजी सोंसणीकाय वाडटा पेशन्स इज वन वर्ड अनदर वर्ड यूज इज पर्सिवियरन्स म्हणजे यू आर गेटिंग द करेज टू मूव फॉरवर्ड लेट perseverance finish or let patience finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. आता आमची कशी वागणूक जातली न्ही आमी कशी वाडलेली कशी आतां सपोजींग हांव आतां चलता न्ही चलता हांव कित्याक आदवता आदवना फुडें रडून लागतली हांव भुरग्या भशेन ना इतलेंच पण म्हजी वागणूक आतां भुरग्या भशेन ना तेच तर धाकटे भुरगे आपले रडटले तो आतां जेन्ना कितें परिस्थिती जाता हांव तर घडघडूंक लागली कंप्लेन करूंक लागली जाल्यार म्हजें आजून कितें हांव धाकटुलें वाडूंक कशें आत्मीक वाठारांत हांव वाडूंकूच सो आय हॅव टू बिकम मॅच्युअर आमी वाडलेलीं कशीं जावंक जाय परिस्थिती कितली हाडयो लायट वचूं पावस पडूं गरमी जावं थंडी जावं पॅच पॅच करून तें तोंड उगडपाचें ना आमकां संवय तर आतां कितली गरमी पडटा पावस जाल्यार कितें म्हण पावस पडटा पावसूच ना ओके पावस ना आतां थोड्या when it is hot, when it is cold, कितली गरमी ओके सो ते तेच म्हणटा टू मेक आवर मायंड स्ट्रॉंग ओके सो आनी अशें म्हणटच आमी म्हणटा मॅच्युअर आमी वाडलेली कशी जाता आनी complete not lacking anything आमचे भितर बी कांयच उणें ना लायक आय जस्ट थिंक ऑफ दिस एग्जाम्पल आतां हांगा म्हणलां पळय गॉड इज पेशंट विथ अस इवन इफ वी आर नॉट पेशंट विथ हीम आमी रोखडीच वाजेता कितें करता आमी रोखडेच निर्शेता पूण देव आमकां सोडून दिना देव आमचे लागीं पेशंट सोंसणीकायेन रावता ना आयज चुकलें अशें ना असो फाल्यां ताका चान्स ना आयज पात्तान पडलें जावं ताका आतां आदार दिता उबें रावपाक परत तुका आनीक चान्स दिता आतां कितलीं वर्सां आमी जिविता 60-70-80 वर्सां देव पासियेंसान सोंसणीकायेन रावता आमी सुदारतल्या बरें जातल्या बरें आपल्या पुता भाशेन जातल्या म्हण आमकां आदार दिता पूण आमी रोखडीच वाजयता मनशापणाक आमी मागणें करता ताचे पासून न्ही तो म्हाका जायत ना जालें रोखडेच आमी विचारता तशें जावचें न्ही आमी म्हणटा खुशालकायेन जॉयफुली उर्बे खुशालकायेन करुया आमचें दीस पडटा वा करुया आतां आमी म्हाका उगडास आयलो हांवें बरयत आसतना म्हजी सासूमां सदां सांगता ती म्हणटा तुका खूब पासियेंस आसा जायते फावटी म्हणटा ती आपणाक पासून ती टिचर उरता सासूमाय टिचर उरता मामी टिचर सो ती म्हणटा आनी टिचर म्हण पासियेंस आसूंक जाय पूण ती म्हणटा आय नेवर हॅड पेशन्स आनी जायते फावटी घरांत कितें जालें लॉट ऑफ पेशन्स हाव यू कीप दॅट माउथ शट मागीर जाता Now that she's tired, I feel good when she's asking me that question. How do you keep your mouth shut? I'm keeping my mouth answer, mommy. It is a fruit of the Holy Spirit. सोशनिकाय म्हणतात ते पवित्रात्म्याचे फळ ताणें तें फळ आनी हांवें ताच्या आदारान तें उत्पन्न केलां म्हणून तो म्हाका घटाय दिता म्हजें तोंड बंद आमचें म्हणण्याचें पुस्तक 18वा आवेस्वर आनी 14वी वळ अशें म्हणटा ज्या मनशाचो आत्मो गोड आसा तो कसले दुयेंस ताचेर येत जाल्यार तो ताचेर जय करूं शकता ही कॅन सस्टेन हीज इन्फॉर्मिटी कसले ताचे विकनस आसूं आतां कसले दुयेंस म्हणजे फक्त कुडीन न्ही आं थोडे त्या मनशाक राग रोखडोच येता त्या मनशाक येस म्हणण्याचें पुस्तक 18वा आवेस्वर आनी 14वी वळ प्रॉवर्ब्स 18:40 प्रॉवर्ब्स 18:40
तर आमी खुशाल रावया म्हणटाली न्ही आमी म्हाका हेज्या फाटीं म्हणटा तुका खूब पेशन्स आसा पूण म्हाका बरें दिसता की हांव थोडे वर्सांनी आमी की ल्हान म्हणजे सासूमाय की ल्हान पूण हांवें ह्या म्हज्या थोड्या जिविताच्या वर्सांनी पवित्र आत्म्याची फळ म्हज्या जिवितान वाडयलां आनी ताचो बरो परिणाम म्हणजे तिणें पळयलो म्हणजे म्हणटा तुका आतां तोंड बंद करता बरें बरें आसता हांव म्हणटा I don't know how you can do it. I wouldn't be able to do it. I just see you just bear it up. You bear it up. But I feel good because it is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा म्हजे भितर रावन करता म्हाका तो आदार दिता ताच्या बळान हांव हें फळ उत्पन्न करून पावली आनी ह्या फळाचो गॉड सन ताणें चाखलो दुसऱ्यांनी चाखला आनी ती म्हणटात सो ती गोडे ट्राय करता हांव म्हणटा यू ऑल्सो कॅन डू इट आस्क द होली स्पिरिट म्हणटा तेज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट एंड यू फील लायक सेइंग or don't say ते सदांच म्हणटा I have a long time ओके सो लांब ताण सगळ्याक तुका आसा उलोवपाक पूण आमी आतां शिकल्या ती जिबेक मातसो चिमटो काडून दबाव घालपाक आनी तुका भितर दवरपाक ओके कित्याक आमी जाणो एक दिसा वाचता ते हांव एक प्रॉवर्ब्स प्रॉवर्ब्स 18 प्रॉवर्ब्स 15:18 ओके प्रॉवर्ब्स म्हणण्याचें पुस्तक 15वा अध्याय आनी 18वी ओळ अशें म्हणटा हॉट टेम्पर्स कॉज आर्ग्युमेंट्स हांवें म्हणटा की शीत फिरो म्हणटा सगळें शीत फिरो मनीस रोखडोच झगडी करता रोखडेच वाद विवाद जाता सो जो कोण सारको सटक तकलेचो बी म्हणटा तो रोखडोच वाद विवाद करता बट पेशन्स ब्रिंग्स पीस त्या वेळार एकलो उलयता तुमचें तोंड बंद कर अचानक तुजूच शांती येतली कशी पण शांती येतली तूं पडलें गाडयेक पडलें मागीर तूं उजो पडलें तो उजो घालता हांव सदांच म्हणटा घरान कितें जाता केन्नाय एकलो मनीस उलयता तो असो हात मारता आनी तो म्हजो हात सोदता हांव हात दितना तो असोच मारता म्हजो हात जाल्यार आवाज जालो तो मारता आनी हांव तोंड बंद करता तो मारता म्हाज्या कारण हातूच सकयल सो अशें करून घरान शांती जाता सो वी हॅव टू लर्न हांवें म्हणटा न्ही हाताक हात मारलो यू रिक्वायर 2 hands to clap clap to make noise let's clap for the glory of God both of us will give support encourage to glorify God रागाक हांव तुका म्हजो हात दिना राग करता जरूर कोर आनी बेजार जाता तुका ताका सपोर्ट मेळना न्ही बट दॅट इज द वे वी आर टिचींग देम नायसली तुका नॉट शाय म्हणल्यार तुका ते तोंडार सांग वगैरे उद्या उद्या रावताय तकली घालताय म्हणटा ते तकली घालपाची काय ना आं भितरल्या भितर यू नो वॉट इट इज एंड ऑन द कॉन्ट्ररी यू आर ब्लेसिंग जो आमी आशिर्वादान बोलता तांकां दिसताचें मन मेळना ती तुजी उतरां उलयता ती रागाची उतरां आमच्या घरान ना सो हें करून करून मी तुका भितर बरी शांती मेळटा सो दॅट आय ऑलवेज से आय डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब माय पीस एज आय टोल्ड ते सामावाचो वालोर कितें 10 रुपया पूण ते 10 हजाराची शांती बिगडटली ती त्या हाका लागून सो डॅम इट लेट इट गो so that so don't allow these small things to disturb your peace focus on your peace and take my favorite Philippians 4:7 the peace of God that surpasses all understanding guards my heart and mind through Christ Jesus guards I really त्या वक्तांनी हांव मनान हाडटा परिस्थिती बिगडटा सगळें वायट आसा पूण देवाची शांती म्हजें काळीज आनी म्हजें मन राखता काळजां अशीं कोहलेंच कितें थॉट्स येवंक दिना आनी मनान चिंतनाय येवंक दिना हांव चिंता म्हजें मन दुखलें एक कितें रूम कसो हें दार आहा तें दार आहा दोनूय दारांचेर क्रिस्त रावला आनी ताची शांती ते कोण भितर पळय येवंक सोदता बिगडावपाक ती शांती तो दिना तो थंय रावला राखणदार कसो द पीस ऑफ गॉड एंड surpasses all understanding guards my heart and my mind म्हणजे मनानूय ती नाका तरी चिंतना हाडूंक दिना आनी काळजांनी ते विचारूय हाडूंक दिना So that is how I maintain my peace. आता एक ल्हान उदाहरणाचेर गेल्या त्या आयतार अजून आयतार जालें म्हज्या भुरग्यांचो क्रिस्मा आतां क्रिस्माक कितें डेकोरेशन घालूंक जाय म्हणटच बालून ऑर्डर केल्ले आनी ते कितें स्टँड्स ऑर्डर केल्ली भुरग्यांनी आनी ते घालूंक जाय आसलें पूण ते खूब जाताले बालून थोडे म्हणजे अबावट 150 balloons and to be different colors and something have to be decorated good there. म्हणटच आतां ते कशें तोंडान फुगोवपाक काम थोपलेलें आनी टायमूय ना ती ना ते स पासून इगोर्जेन आसलेलें आनी ते बालून चड बेगीन फुलोवंक जायना आनी त्या वक्तारूच फुलोवंक जाय त्याच दिसा त्या दनपाराच फुलोवंक जाय तर तुजो एकलो कजन लागलो हांव म्हणटाली हें ना कितें तें वॅक्यूम काम वॅक्यूम पॅक करता तें पूण ताका आनी कितें लावंक जाय आनी कोटी कितें लावंक जाय तातूंत ते बालून फुगतात हांव आमगे फुलयता गो पूण आपूण हाडटा तें आतां हें आतां संडे न्ही सॅटर्डे तो आयलो घेवन सॅटर्डे आयलो तें गायन दाखयलें पयलें मातशें जायना जालें पूण मागीर जालें 2-3 बालून फुकले आनी
आमी आतां खूश जातलें. संडे आयलो तो आतां, संडे आमकां वचोंक जाय. सो तो आयलो कितल्यांक 11:30 कितें म्हणून 10 कितें आयलो आनी आतां स्टार्ट करता तें मशीन. कोणाक जायना. तो मनशाक काडलेलो बाबा तूं मातसो फुगोवन दवर रे हांव म्हापसा वचोन येता मागीर तें हांगा लावंक जाय थी लावंक जाय बांदूंक जाय कितें तें. तो आयलो जायना मुगो तें म्हणून तो आनी आपणाचो तोंड करता. हांवें आयकूंक करना बरें एकले दिवं हांव इट्स नॉट वर्किंग. हांव कांयच म्हणिना सगळे म्हणटा नॉट वर्किंग जायना हें तें. आनी हांव तर त्या मिशिना म्हाका खिडकेन पळयता जेजूच्या नांवान तूं बरें चालू आय एम कमांडिंग दॅट मशीन. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू. गॉड्स फेवर इज अपॉन मी. You are working, my balloons are already inflated, they are all put up and the whole event is over. I am looking at the final results. हें चलना तें हांव मनान घेना. हांव ताका हुकूम घालता जेजूच्या नांवान तूं सुरू जा चलपाक. कितेंय तें आसूं तें म्हाका पडना. खंय कितें शिकतलां कित्याक वारें येना दॅट आय डोंट नो बट यू आर वर्किंग इन द नेम ऑफ जीसस. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू and God's favor is upon us. Okay? And it is done. I kept on saying, okay? I can hear. चलो ना घरा वचून आज दुसरो काम हाडून गो तो आनी म्हाका विचारता. हांव कोणाकूच जाप दिना. हांव म्हज्यारूच कितें हांव म्हणीत ना. 10 मिनटांनी चालू मशीन घालून फुगोवंक लागलो. मागीर दुसरे दिवं म्हणटा मम्मा वी वॉन्टेड मोर गोल्ड एंड सिल्वर बलून्स. म्हणटा ओके वी आर गोइंग टू म्हापसा ब्रिंग. म्हाका सांगता आयज तुका कोणें शॉप दवरला गो ओपन आयताराचें बालुनाचें. हांव नोको रे म्हाका बालुनाचें शॉप ओपन आहा. हांव बालून घेवन घरा आयलें. आनी लुकींग एट मी हें आमचें हांगा म्हणून आसता क्रिस्माच्या बाबा कितें उलयता. हांव ताका सांगता बालुनाचें शॉप ओपन आहा. म्हाका तें शॉप ओपन आहा आनी म्हाका तें मेवलें हांव तें घेवन आयलें. हांव भितर सरलें आय नो वेर दॅट शॉप आहा म्हणून गेली चक्कर घालून जर ओपन आहा तर दिसलो आय वेंट डन इट्स डन. ओके आय वेंट देर जाल्यार आयता न्ही तें सारकें सगळें मांडून ना. म्हणटा तें चोड म्हणटा आहा. म्हणलें बालून आहा वयर घाल वयर घाल. म्हणलें म्हाका गोल्ड आनी सिल्वर जाय. पळयता हात जाले तर मातशें हें जालें तो धांवतलें काय काय बट आय हॅव सेड इट एंड इट इज डन. जाल्यार तें घे आनी तें सोदता सोदता तें सोदता म्हणल्यार तें सगळें तांचें पळय मांडलेलें आसता दे हॅव नॉट पुट इट आवटसायड. भितरूच दवरला काय कर न्ही सगळें भायर मांडून ना. तें बाबडे तें कितें तें चोडणाचें चोडून तें पडटा तें घेता तें पडटा बट शी इज स्ट्रगलिंग टू रिमूव. एंड आय एम सेइंग थँक यू जीजस आय हॅव गॉट माय गोल्ड एंड सिल्वर बलून्स. आय हॅव गॉट बिकॉज सांगला एक धुयेन आनी म्हजे बरोबर हा दुसरी धुयेन. आतां ती जाणो कितें घालायचें जाल्यार आतां बलून्स म्हणटले पळय तें आतां कोणें कोणें दिवंक जाय. हांवें सांगलें हाडटाच म्हणून. सो शी सर्च एंड शी गेव मी द 2 पॅकेट्स गोल्डूय मेवलो सिल्वरूय मेवलो. थँक यू जीजस बाय तुका देव बरें करूं. म्हणलें कित्याक तें सगळें सोदलें बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर अस. शी कुड गेट द इजी वन. पण तितलें जायना न्ही बालून रेड पिंक ब्लू तो हले हाडलो आनी ती काडून म्हाका बरोबर तो ना हो नाका म्हाका गोल्ड एंड सिल्वरूच सोदता. And she found both packets she brought. So it is what you say. येवपाचें ना त्या वखदार न्ही आकांत येता जातलें काय ना काय तें आतां घरा रावतलें तें कितें म्हणटलें. डोंट टेल ही चिंतना भितर येवन दीच नाका. यू आर वेटींग. हांव सोंसली काय हांव तुजो बेजार ना ते पासून म्हणटा वील वेट युअर गो टू अनदर शॉप. आय सेड नो वी आर गेटींग इट हियर एंड वी आर टेकिंग इट एंड गोइंग होम. सो सोंसली काय आनी वावरतना आनी खुशाल काय ना बेजार जावप. दॅट वॉज द पॉयंट. द 5th point of this 1 point was patience is waiting joyfully. And the 6th point, patience is waiting with grace for yourself. Patience is waiting with grace for yourself. So आमी रावता पूण आमी एकसुली ना अशें आतां फुडें खातीर. वी आर नॉट अलोन. वी डू नॉट वेट अलोन. आमकां देवाची कृपा आमचे बरोबर आसा आनी ही कृपा आमकां सोंसणीकायेन रावपाक बेजार जायनासतना रागान भरनासतना अपसेट जायनासतना रावपाक आमकां आदार. सो वी आर वेटिंग वीथ ग्रेस फॉर अवरसेल्व्स. आमची आतां घडयेक हें आहा देव जाणो ही म्हजी विकनस म्हणून म्हाका रोखडोच राग येता वो म्हाका रोखडेंच तोंड करून कितें म्हणून दिसता. देव जाणो ही म्हजी विकनस दॅट दीस इज माय एरिया वेर आय स्टंबल बट तरी पूण तो म्हाका आदार दिता. सो गॉड हेल्प्स मी इन माय विकनस एंड गॉड इज प्रेइंग फॉर मी इज इंटरसिडिंग फॉर मी सो दॅट आय वील कम आउट ऑफ दीस एंड दॅट फ्रूट पळयत आत्म्याचें फळ जें आसा तें खरेंच मुकोवन जातलें. हांवें म्हणलां स्टार्टिंगान म्हणलां घडये हांव चुकतेली. पयले फावट हांव म्हणूंक सोदतां ओगे रावंक सोदतां पूण तें तोंड उगडटा. मागीर दुसरे फावट घडये हांव उखलिना पूण मागीर शेवटाक उगडटा बेजार.
बट अहें करून करून मी आय एम स्लोली वर्किंग ऑन इट एंड देन आय मास्टर इट. बट एक फावट तें जालें अशें न्हय आं. दर पावटी आय हॅव टू सी दॅट आय डोंट लूज माय पेशन्स. That's why who is helping us is the Holy Spirit. And the Holy Spirit आमकां सुचोयता आनी शिकयता. ताचे सुचोवणे की तो घडयेचो उदाहरण घडयेक तो लेस बांदला पळय तो. बघो हांव तो भायर सरता चक 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 हें करीत आसता आनी म्हाका त्या नीट रस्त्या मार्गा वयल्यान तो व्हरता. म्हाका तो भायर सरो शांती इबाडून सोशलिकाय इबाडून तो दिना. या that was the point. And one more, patience needs a heart of thankfulness. Patience needs a heart of thankfulness. तर जरी तर हांव पासियेंसान रावता म्हणटा सोशलिकायेन रावता जाल्यार म्हज्या काळजान भितर बी आर्गांचें म्हजें मन जावंक जाय. अशें कांय जावना कितें जाता तें घडणुपाचें मन न्ही, अशें निराशेपणाचें मन न्ही. आमी तेका आर्गां भितर धरया. आनी अशें म्हाका संकश्ट आयिल्लें, तुवें म्हाका आदार दिलो. ल्हानपणांतल्यान तुवें म्हाका इतलें सांबाळून राखून हाडलाय. आतां हो धाकटुलो प्रश्न म्हजे मुखार आयलाय, तोय व्हरपाक तूं म्हाका आर्गां दिता. सो तुजें काळीज न्ही आर्गांचें आसत. आर्गां दिवपाचें तर तुजें मन आनी काळीज आसत जाल्यार तातूंत तुका धीर मेवता, बळ मेवता, शक्ती मेवता आनी फुडें त्या प्रॉब्लमाक त्या संकश्टाक तोंड दिवंक. पूण तूं जर आर्गां सोडून घुडघुडपाक लागलो जाल्यार मागीर तुजी शक्ती गेली. बिकॉज हांव से द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. खुशाल रावप, संतोश करीत रावप म्हणल्यार तुका ती शक्ती. आतां खुशाल जावपाक तुवें कितें तरी करूंक जाय. तुजें तोंडांतल्यान तूं देवाची स्तुती कर, आर्गां दी देवा, वाखाणी दी, म्हणटच तुका आनी बळ आनी शक्ती मेळटा. आमी तो रोंकाराचो 15वो आविस्वर पळयलो जाल्यार आमकां थंयसर आनीक मातशी कितें म्हणया उर्बा मेवता कशें आमी पासियेंसान रावचें. कित्याक आमचो देव पासियेंसाचो थंयसर म्हणला. रोंकाराचो 15वो आविस्वर आनी 5वी वळ. सोंसणीकायेचो आनी घोटाळेचो देव तुमकां तुमचेच मोदें जेजू क्रिस्ताची देख घेवन एका मोनाची करून. स्टार्टिंग म्हणटा कसलो देव तो, ताचे देवाचें कितें कोणें सगळें सांगलां आमकां. सोंसणीकायेचो आनी घोटाळेचो. घोटाळेचो देव. देवच तर म्हजो सोंसणीकायेचो जाल्यार डेफिनेटली म्हाकाय तो सोंसणीकाय दिता. आनी हांव जर ताचे पाटलावदार जाल्यार हांवें तोच ताचीच वागणूक ताचीच पावलांनी हांवें फॉलो जावंक जाय. सोंसणीकायेचो आनी घोटाळेचो देव तुमकां तुमचेच मोदें जेजू क्रिस्ताची देख घेवन एका मोनाची करून. So I'll just read it in English and then translate again. God is called the God of patience, steadfastness, as being able to grant that grace to those who look to Him and depend on Him for it. जी कोण देवाचेर पातयेवन आसात, जी कोण ताचे कडल्यान कृपा मेवतली, ताचे कडल्यान घोटाय मेवतली म्हणून रावतात, तांकां हो सोंसणीकायेचो देव आदार दिता आनी घोटाय दिता. एवढोय म्हणटा आमी आमच्या बळाचेर पातयेवंक जायना. जेन्ना आमी ताच्या बळाचेर, ताचे शक्तीचेर, ताच्या कृपेचेर जेन्ना आमी रावता जाल्यार जरूर आमकां आदार मेवता आमच्या प्रश्नांक, आमच्या संकश्टाक फुडो करता. It is in reliance on God and acceptance of His will. जाल्यार हांव देवाचेर पातयेता आनी ही ताची येवजण म्हूण मानून घेता. कित्याक आमी जाणो देव ज्यो येवजण्यो करता त्यो स्वताच म्हज्या बऱ्याक. जेरमाया 29:11 आमकां सांगता, माय प्लॅन्स आर ऑलवेज फॉर युअर वेलफेअर एंड नेवर फॉर युअर डिस्ट्रक्शन. कशें कितें आसूं. आयजच सकाळीं हांव सांगतालें सिस्टर आगता की म्हजें भुरगेपण, म्हजें तरणाटपण
कोश्टांची it was not an easy thing. My childhood was a difficult childhood. My youth was a difficult youth. That is why I can withstand the troubles and problems that are coming now in my life now, in my marriage, or whatever the problems that are coming. I am able to withstand. I am able to face it because I had a tough. I was trained in my childhood. I was trained in my youth days. जेव्हा मोइसेसाक हातून पयले ट्रेनिंग मेळ्ळें. पयले ताका 40 वर्सां पालासी ट्रेनिंग मेळ्ळें. मागीर ताका ओराड्यान धाडलो. ओराड्यांतलें ट्रेनिंग मेळ्ळें. आनी मागीर फुडलीं 40 वर्सां देवान ताका कार्य दिलें ते इजिप्तकारांतले इस्रायल प्रजेक सोडय. तर तो झुजारी कसोय ताका ट्रेनिंग आसलें. ओराड्यान कशें कितें करपाचें तेंय ट्रेनिंग आसलें आनी मागीर ताका कार्य दिलें. आय नो गॉड हॅज अ मिशन फॉर मी. So for him to bring that vision to pass, the plan started when I was in my mother's womb. The plan started there. Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29:11. So देवाच्यो येवजण्यो आमी सदांच आमच्या बऱ्या खातीरच आसता. केन्नाच वायट ना. आमकां थोडे दिसता Satan wants to destroy us. But God uses that same situation when we have abided with Him. आमची जर वागणूक ताका जाय तशी मानता कसली जर आमची जाल्यार आमी देवाक आदर दिता. आमची ती देवचारान आमचेर मांडलेलो फास आसा तांकां काडून आमकां आनी आपली जोडून करता. पूण आमी तर आमची वागणूक संवसारीच करता. रागान करता, गुणगुणटा, सोशणिकाय इबाडटा जाल्यार आमी देवाक चान्स दिना. बिकॉज गॉड्स नेचर एंड आवर नेचर इज नॉट मॅचिंग ना. आमची सोय मान देवाची सोय जेन्ना काय जाता मोगाची वागून आतां दुसरो आमचेर आड येता. आमी जर ताका बक्षिता जाल्यार आतां हांव देवाक चान्स दिता त्या मनशाकूय चेंज करपाक आनी म्हाकाय चेंज करपाक. बट इफ आय से आय एम गोइंग टू फायट द बॅटल. तूं म्हाका सायडीक रावा देवा, तूं आनी मदें पडनाका. ताणें म्हाका कितें म्हणलां हांव ताका ताणें 2 मुठी मारल्या हांव 4 मुठी मारता. सो आतां हांवें जर म्हज्या हातान घेतलां जाल्यार देव म्हणटा कर कर 4 मुठी मार 10 मुठी मार तोंड फोडून घे आनी मागीर या उलयशें रावता. But first, only when the situation comes, I need to know that, Lord, I can't handle this. I'm going to handle it your way. तू कितें सांगता म्हाका नाका बुजोस. When I forgive, first of all, I am at peace. जायते फावटी आमकां हें सांगलेलें आसता. दुसऱ्याक हांव बक्षिता ताका बक्षणें फावो म्हूण न्हय, पूण तुका शांती फावो म्हूण तूं पयलीं ताका बक्षणें दी. जेन्ना तुजें मन शांतीन आसता, सोशणिकाय आसता तेन्ना तुजी वागणूकूय बरी आसता. When your mind is disturbed, you can't take any decisions. You take all wrong decisions. So to make the right thing, to think properly, first of all, you have to be at peace. And how do I get my peace? If I have arguments with someone, if I have कोणाला तर झगडी मांडल्या आनी कितें तर वाद विवाद केला जाल्यार म्हजें मन सारकें चपळ आसतलें. सो पयलें आमी त्या मनशाक बक्षिपाचें. दुनिया तो नको ताणें कितें केलां तें तुज्या नांवान हांव ताका बक्षिता. म्हणजे थोडे आमकां आदार दितात बक्षिपाक. तूं म्हण तुज्या नांवान हांव बक्षिता. मागीर तूं तें बी घाल बक्षण्याचें. मागीर तें बी आतां शिकूंक जाय. देवान तुका ताका बक्षितात आनी तुका हें केलां तुका तें केलां तुका तें केलां. जेजू तुज्या नांवान हांव ताका बक्षिता. तो नको आसो तो कितें करता तो. जेन्ना ती उतरां म्हणटालो तेन्ना ती म्हाका कोणी लागतात म्हाका कशी जगतात ताका खबर ना. आनी हांव तुज्या नांवान तुका बक्षिता. तुवें म्हाका कितले फावटी बक्षिला दुनिया. तुज्या आदाराचेर हांव फाटीं येता आनी ताकाय बक्षिता. सो नाव तूं तें बी शिंपताय. शिंपता तेका आतां कोंब येतलो. मागीर तें 2 पानां येतलीं. मागीर मातशें रोखडी कशी वाडटली. मागीर तें व्हडलें बक्षण्याचें झाड जातलें. आतां तुका बक्षून मागीर वन्स यू हॅव मास्टर्ड दॅट वे ऑफ द वे ऑफ फॉरगिविंग देन इट बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग. I'm saying because for me it has happened now. कोणी कितें म्हण मातसो वक्त लागता but then it is gone. Jesus in your name I have forgiven. And you see you be at peace. But if you have not forgiven, ते खाता किडो गो सगळं लगत मनांत कितें आनी तें एकटे रिजॉल्व जावन इवन एट स्कूल कितें जालें न्ही आय कांट म्हाका शांती मेळना तें सॉरी म्हूण हो कितें म्हूण आनी तें रिजॉल्व कर आनी बरें शांत मनान घरा येवपाचें. त्या दिसा कितें जालें थंयसरूच सोंपोवपाचें. तें आनी घेवन वचपाचें न्ही. Okay, so we accept God's will and we trust in His goodness, wisdom and faithfulness. आमचें मन तर शांत रावतलें जाल्यार देवाचें कितें सोय पळय ताचेर आमी आमचें मन थायेता.
म्हजी परिस्थिती बिगडलेली आसा पूण म्हजो देव विस्वाशी फेथफूल ताणें तर सांगलां दॅट ही हॅज प्लॅन्स फॉर माय वेलफेअर एंड नॉट फॉर माय डिस्ट्रक्शन जाल्यार जरूर जें कितें जाता तो म्हजें सगळें जिवीत बरेपणाक पावयतलोच विसंतन केन्नाच जावंक दिवचो ना. सेकेंड ताची जाणवाय देवाच्या जाणवायेचेर फाटले वयर आमची जाणवाय संवसारी देर इज हायर थिंकींग एंड लोवर थिंकींग जेन्ना आमी किजिलांनी केस्तांवांनी पडटा न्ही हें जावन आसा संवसारी चिंतप पूण एक स्वर्गा वयलें चिंतप आसता. म्हजो डॅडी सदांच म्हणटालो पेटी थिंग्स आर फॉर पेटी मायंड्स सो जस्ट अ सेयींग दॅट इज टू से म्हणजे थोडी ल्हान मनां आसा ते ल्हान ल्हान वस्तूंनी भितर वता सारको म्हणटा साबांक तो कित्याक तो केलो अहें कित्याक लागलें तो कुडको तोच कित्याक पुसलो किंवां ल्हान ल्हान वस्तूंनी थोड्या ल्हान ल्हान मनांत किजिलां करपाक हें करता सुचयता. जेन्ना तुजें मन असले वस्तू वयले वयर सरला हे वस्तू तूं खंय सोडून दिता. सो पेटी थिंग स्मॉल थिंग्स आर फॉर स्मॉल मायंड वी आर नॉट वी हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. जेजून तर इतले आपणाक धुमाळो दिलो तांकां तर ताणें माफ केलें जाल्यार हे ल्हान ल्हान घेवन बसपाक हाव कॅन आय डू इट ही हॅज फॉरगिवन मी ऑफ 10 crores and how can I hold somebody's anger of 1 rupee 10 rupees 100 rupees. म्हाका ताणें इतलें सगळें बक्षिलां आनी हांव तुजें ल्हान ल्हान घेवन बसूं. So I have to forgive whoever comes against me because my God is forgiving me constantly. हांव दर दिसा दर फावटी चुकी आदार तो तुवें म्हाका बक्षितान माफ करता तुज्यो चुकी आमी माफ करूंकूच जाय. ओके आनी ताचे वरवीं म्हाका म्हजी शांती मेवता आनी म्हजी सोंसणीकाय म्हजे लागीं उरता. Patience needs power. Okay, yeah, next point. Okay, patience needs power. सोंसणीकाय रावपाक आमकां पदवी वा शक्ती जाय आनी हाचेर पळोवपाक आमी गालेस्करांचो 5वो आवेस्वर 22वी आनी 23वी वळ पळोवया. पवित्र आत्मो दुसरे वाटी उसणी फोडां उत्पन्न करता मनशा मदें प्रितीमो वाडयता काळसांनी खोल खुशालकाय उपसयता एकामेका लागीं संधान करून शांती बसयता दोंगाण्या मुखार तोंड रावन आदार दिता पेल्याक बरें करून आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस करता मनशां दुलो काळजाची करता आपल्यो वडावण्यो दोगांक गोठाय दिता. हे भाशेन जे तरेची कसलीच समोर गुन्यांव करूंक शकना. तर हांगासर ही सगळी पवित्र आत्म्याची फळां गालेसेकारांचो 5वो आवेस्वर 22 आनी 23वी वळ आमकां फळां पवित्र आत्म्याची आसा पळय ताचेर आमकां लक्ष घालता आमचें आनी तातलें एक म्हणल्यार सोंसणीकाय. आतां हांगासर आमकां तुजें दिलां काळजांनी खोल खुशालकाय उपजता एकामेका लागीं संधान करून शांती बसयता. संधान म्हणल्यार बक्षणें दिवपाक संधानाचो साक्रामेंत म्हणटा आमी. आतां ते पेशंट म्हणटा बावतिस्माचो साक्रामेंत ना जाल्यार कितें म्हणटात ताका पवित्र स्नान. पवित्र स्नान हो बावतिस्म तो हे क्रिस्त हो थिरावणी संस्कार आनी कुंसार हो संधानाचो साक्रामेंट. सो जें कितें सारकें ना तें आमकां सारकें करून रिकॉन्सिलिएशन रिकॉन्सायल. सो हांगासर म्हणलां संधान करून मागीर आमकां शांती बसयता. तर ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची फळां आनी पवित्र आत्मोच आमकां हे सोंसणीकायेचें फळ उत्पन्न करपाक आमकां आदार दिता पदवी दिता. हांवें म्हणलां कितें पेशन्स नीड्स पावर आमकां शक्ती जाय कित्याक हें फळ संवसारी न्हय हें फळ स्वर्गाचें आत्मीक फळ. तो आत्मीक फळ उत्पन्न करपाक म्हाका आत्म्याची शक्ती जाय गरज आसा ऑर घटाय जाय. ओके सो तो म्हाका हेल्प करता. आनी लास्ट लायन आय लायक दॅट लास्ट लायन हे भाशेन जियेतल्यांची
कसलीच समूर्त गुन्यांव करूंक शकना. जेन्ना तूं हे भाशेन जियेता, हांगासर कितें म्हणलां, धमकावण्या मुखार थोंड रावंक आदार दिता. म्हाका परत सिस्टर सुजाताचो उरास आयलो. म्हणजे कोण तुका आडायता, तुका धमकायता अशें न्ही, बट ना, तूं कितें वचूंक जाय, तूं वचनाका, हें करनाका. आतां तुका कोण आडायता, पूण तूं तापोना, तुजो थोंड रावता. ओबिडियन्स. ओके, सो जेन्ना कोण आमकां हें करता, बेजार जावपाचें ना, सोंसणीकायेन रावपाचें, थंड रावपाचें आनी मोगान तांकां तांच्या वायटाक जाप दिवपाची. आतां हे भाशेन जियेतल्यांची कसलीच सुमोर्त गुन्यांव करूंक शकना. वेन यू हॅव लेड अ लायफ विथ द पावर ऑफ द होली स्पिरीट न्ही, हांगा इंग्लिशीन हें म्हणलां, देर इज नो लॉ अगेन्स्ट दीज थिंग्स. देंवचाराक आतां आमचे वयर आनी कसलोच अधिकार ना. द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ डज नॉट एप्लाय, बिकॉज आमी आमचे सोय न्ही इतलें चेपोन दवरला आनी देवाचे सोय आमी आपणायला आनी ते सोय आपणावपाक आमकां पवित्रात्म्यान आदार दिला. इट्स नॉट इजी. हें करपाक मनशांक सोंपें न्हय. कोण तुका तापयता, तुका कोण आनी कित्याक वगेर रावंक जाय, दी तोंड भरून, ताचे कितें सुबेजल्यान उलोव येता, बट त्या वेळार आमी वगेर रावता. मागीर झगडी जाता तिचो आमी संधान करता, शांती हाडटा. तर हे सोयीन जेन्ना आमी आपणायता, ताचेर कसलेंच कितें म्हणटा ती प्रॅक्टिकल हे भाशेन जियेतल्यांची कसलीच समोर गुन्यांव करूंक शकना. समोर म्हणजे कायदो. सो दॅट्स वाय दे आर सेइंग नो लॉ, देर इज नो लॉ अगेन्स्ट दीज थिंग्स, बिकॉज we have changed our entire attitude. We have made our attitude like that of Christ and of God, that nobody can touch us. Okay, so I think with that we have to learn these different steps. The joy of waiting God's loving example of patience. Okay, equals theory. Last one point is 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter, Pedroची दुसरी चीट, तिसरा वेस्पोर आणि नोवी वर्ल्ड. 2 Peter chapter 3 verse 9. कांय जाणां तो काळाव करता म्हूण सांगती, पूण सोयेस्कोर आपणे वासायला तें पाळून काळाव करिना. खरें म्हणल्यार तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाच्याच निसंतोन जाल्लें ताका नाका. सगल्यांनी आपलें जिवीत बदल्लेलें ताका जाय. तर आमी पळयता देव आमचे थंय कसो सोंसणीकायेन वागता पळयता. दर पावटी आमी चुकता, आमी पातकान पडटा, आमी ताचो हुकूम पाळूंक विसरता, तेन्ना तो आमचे लागीं सोंसणीकायेन वागता. जरी तर म्हजो देव म्हजे लागीं सोंसणीकायेन वागता, जाल्यार हांवें सोंसणीकायेन वागूंकूच जाय. तर नवी ओड अशें म्हणटा, कांय जाणां तो काळाव करता म्हूण सांगतात. ते म्हणटात देवाचें केन्ना जातलें, म्हजी बेगोणी केन्ना मेवतली, देवाचें ताका टायम लागता. पूण पळय, हाचेर आतां हांव सकाळींच म्हाका म्हज्या मनान आयलें, तरी तर हांवें आतां दुयेंत आसा म्हणून डॉक्टराशी गेल्या, डॉक्टराशी मेवलें आनी भायर सरलें जाल्यार बरी जायना. तो पयलीं आमकां रेसेट बरोवन दिता. ते रेसेट मागीर वतना फार्मासींत येता, ते मागीर ती पिल्लां दिता. तांचें बरयल्लें आसता न्ही, सकाळीं 2 घे, मागीर दनपारां घे, वा रातीक घे, आनी 8 दिसांचो कोर्स कर. मागीर बरें दिसलें जाल्यार मागीर म्हणटा तूं बरें, नाजाल्यार तूं परत घे, मागीर तुका दुसरी दिता. आतां दोतोराचें आमी 8 दीस 10 दीस, एक ऑपरेशन केलां जाल्यार 3 months रेस्ट, हें तें सगळें करपाक तयार हांव. पूण देवाशी पावलें म्हणल्यार रोखडेंच दिल्यार जाय आमकां आन्सर. थंयसरूय आमी सोंसणीकायेन रावचें. जेन्ना आमी ती भासावणी उलयता तेन्नाच ती सुरवात जाता, ती पेकोवणी वा तें बरेंपण इट स्टार्ट्स. तेन्ना हांव म्हणटा, दीस इज सो एंड सो पर्सन इज अ न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट जीसस. He is already, the work has begun. He is already a new creation in Christ Jesus. But for me to be able to see, म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका ताचें नवें रूप बदललां तें पळोवपाक थोडें वेळ लागतलो. पूण हांव बेजार जायना, हांव सोंसणीकायेन रावता. कित्याक हांगासर म्हणलां, कांय जाणां तो काळाव करता, काळाव म्हणजे तो खूब टायम लायता अशें म्हणून सांगती. पूण सर्वेस्पोर आपणे भासायलां तें पाळून काळाव करिना. खरें म्हणल्यार तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसंतोन जाल्लें ताका नाका. सगल्यांनी आपलें जिवीत बदललेलें ताका जाय. पळय, आमचो देव न्ही असो
फोर्सान येवन काडटा तुका सारको बरो कोता आतां तो घालता फॉर्मान घालता सारको कोता तमलो न्ही तो आमकां चान्साचेर चान्स दिता हो बोडोवन मारून आमकां तो रिटायर घालिना तो आमकां आमची स्वत्या मागताय आमी तर म्हणटा न्हू हांव सद्या तुका दिता तूं म्हाका जाय तें कर यू मेक मी मोल्ड मी यू यूज मी फॉर योर ग्लोरी देन वी डू बट इफ यू आर अ व्हेरी हार्ड कोर पर्सन इट टेक्स टायम जेंटली तो आमकां ट्रेन करता आनी चेंज करता आनी थंयसर वाचतालें हांव He has given us a vision, but for that vision to come to pass, He takes us into the valley. And in that valley, just as we put the batter into the mold, जे भाशेन आमकां ते इडल्यो तर जाय जाल्यार आमी ते पयलें तें पीठ वांट्टा मागीर तें फुगत दवरता मागीर तें हातून घालता फॉर्मांनी घालता आनी मागीर तें कोफऱ्यान घालता ताका उसो येता न्ही ते गोरमेन मागीर त्यो सान्नां त्यो इडल्यो तयार जाता तो हें देवान आमकां एक कितें सांगलां बरेंपण आहा पूण तें जाय सोर तो आमचेर ही इज वर्किंग ऑन अस ही इज टेकिंग अस थ्रू दॅट जर्नी वेर वी हॅव टू स्टे पेशंट तें सगळें जाय सोर ताका आय ऑलवेज थिंक ऑफ दिस गॉड इज इंटरेस्टेड इन माय सोल माय बॉडी इज हियर इट विल गेट करप्टेड इट विल गो तें कितें जातलें दुखतलें बरें पूण चालें तेजे सोबत म्हजो आत्मो बरो जाल्लो देवाक जाय सो ही इज वर्किंग ऑन मी टू मेक मी लायक हिज सन बिफोर आय लीव दिस अर्थ एंड गो ही इज मेकिंग मी लायक हिज सन सो डे एंड नायट तो म्हाका जेसू क्रिस्ता सारको जावन तो म्हाका आकारता म्हाका शेप करता हेणे तेणे कासो घडयता जे भशेन झाड आमी तोडून करता सारको ताका आकारयो तो म्हाका हें करीत आहा सो केन्नाय म्हाका तें मानना पूण हांव तो करता पळय तें सारकें ताची येवजण सदांच म्हज्या बऱ्याक आसा म्हूण हांव मानून जेन्ना घेता तेन्नाच हांव ताचेर म्हजें मन थारायता आनी ताच्या पावलांनी सुस्मिकायेन चलता सो आय नो वॉट एवर इज डुईंग फॉर माय बेस्ट नेवर टू डिस्ट्रॉय मी और नेवर टू डू एनी हार्म टू मी इट इज ऑलवेज फॉर माय गूड सो ताका जाय कित्याक कोणाचेंच विसंतोन जाल्लें ताका नाका सगल्यांनी आपलें जिवीत बदललेलें ताका जाय सो हांव तर कोणा खातीर मागता म्हज्या मोगाचो मनीस तो आजून म्हाका तो बरो जाल्लो दिसना जाल्यार हांव निराशी जावचें न्ही हांव जाणा की देवाक जाय त्या मनशाचें बरेंपण देवाक जरूर तो ताकाय आपणाशी हाडटलोच बट ओन्ली थिंग आय हॅव टू कोऑपरेट वीथ गॉड टू हेल्प God to make that person, to bring him this side, and while bringing him, maybe I also are in that part of that journey. So for me, it may be troublesome. म्हाका कडेन ती गोश्ट दोगदांचें कित्याक तो कितें म्हणटा सारकें सिच्युएशन जायना इतलें म्हाका त्रास पडटा बी रेडी टू सफर but trusting like we told be eagerly accepted wait on the Lord joyfully wait on the Lord expectantly then wait patiently until the end and wait quietly तोंड फुली नासतना ओगेपणान ते हें कर सोंसून घे पूण देवाचेर पाथर राव कित्याक शेवटाक तो जरूर तें जालेंच म्हूण आमी जाणून जाय ते पॉयंट्स फक्त मातशें हें करता पेशन्स इज वेटिंग क्वायटली पेशन्स इज वेटिंग eagerly patience is waiting until the end patience is waiting expectantly then patience is waiting joyfully and 6th point patience is waiting with grace for yourself I think I gave another one patience needs a heart of thankfulness and patience needs power Okay, now I was asked a question when I had said this point, patience is waiting eagerly. Second point by hello. No, not eagerly, expectantly. When I say patience is to wait expectantly, an example for that, ek ame dillo, Philippians 1:6. Even to about eagerly, we can take one. I did not hold on. Romans 8:25. Romans 8:25. And हांवें एग्जांपल दिल्लो उदकाचो आतां म्हाका ताण लागल्या हांव भायर सरलें हांगासर आनी हांव म्हणटा उदक जाय ना खंय तरी शॉप आसतलें ना कोणागेर तरी म्हाका उदक मेळटलें म्हणजे हांव न्हिदचें ना उदक म्हाका हांगासर दिसता कांय ना हें न्ही मेळटलें आहा आसतलें म्हणटच आय एम जस्ट वेटिंग इगरली नोईंग दैट आई विल गेट सो इट इज रोमन्स 8:25 पूण दिश्टी पडना
तेन्ना सोंसणीकायी आमी ताची वाट पळोवन रावता. म्हाका आतां तें दिश्टी पडना, पूण हांव जाण हांवें बरमासो दवरला, दिश्टी पडना. म्हज्या तूं आतां कोण म्हजो मोगाचो मनीस आसा, हांव म्हणटा ताका क्रिस्ताचें मन मेवलें. हांव म्हणटा तो एक नवी रचना, ताच्या भितर सरस्वती जाणट्या गोश्टी करता. आजून म्हाका तें दिसना, पूण हांव म्हणटा म्हणटच तेन्ना त्या जिवितांत जालें म्हणून हांव बरमाशान रावता, सोंसणीकायेन रावता. कितेंय जावं फुडें ताचें तो उलयता ते प्रमाणे ताचें क्रिस्ताचें मन आसा कशें म्हाका दिसना. न्हू वायट उतरां वो आनी कितें राग क्रोध दिसता, पूण हांव तरी म्हणटा ताका क्रिस्ताचें मन मेळटा. तो एक नवी रचना, आदलें तें सगलें गेलें. आनी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट नो वेन यू आर सेयिंग द स्क्रिप्चर टू मेक एन इमॅजिनेशन. मनान मी ताचें एक चित्र कर. तेन्ना हांव म्हणटा आदलें तें सगलें गेलें. धरतून तो मनीस कितें करतालो, तो एक चोर आसलो, तो लोकांचे पयशे चोरतालो, वो तो कितें प्रॉपर्टी लोकांचे नागयतालो, वो चोरप घेतालो, सिगरेटी करतालो, तें सगलें पळय कितें वायट आसलें तें गेलें. तुमी आतां मनान चित्र करूंक जाय की तो आतां कितें करता, देवाचें उतर वाचता. ताची जीव बरे भाशेन कितें काल फादराचेर आयकता आनी म्हाजो जाकरियास, आय हॅव अ स्वीट टंग, आय हॅव अ जेंटल टंग, आय एम फिल्ड विथ द लव ऑफ जीसस. तो म्हणटा हांवें म्हणत म्हणटा. सो ताची उतरां एक ताच्या तोंडांतल्यान उतरां वायट उतरां येना, गाळयो मारीच ना. तो बरे भाशेन वापरता, कोणाक लागीं खराई उलयना, सगळ्यांच्या आदाराक पावता. ताका सगळीं मेवलेली सगळीं तो घेता आनी ही रिचीस आउट टू पीपल. सो स्टार्ट सेयिंग दीस एंड मेक अ विजन. Make a vision की like whatever he's going in his car and he's talking for the people, giving them lift. जो मनीस कोणाकूच केन्नाच लिफ्ट दिनासलो, कोणाकूच केअर करनासलो, हो मनीस आतां थांबता, तांकां घेता. कोणाक हॉस्पिटलान वचूंक जाय, आपुणूच गोज आवट ऑफ द गेट पावून तुका, जाल्यार तो मागीर पडना तुजें. असलो मनीस जाता. म्हणजे आदलें तें सगलें गेलें आनी तो आतां नवी रचना, सगलेंच नवें जालें. सो मेक अ विजन. देवाचें उतर वाचता, ताची शिकवण घेता, बेश्टें वाचता न्ही, ही इज लर्न स्टडींग द वर्ड and now he is explaining. He is a man of God, delivered and set free, washed in the blood of Jesus, proclaiming God's word day and night. Make a vision that people are sitting in front of him and he is explaining. जाल्यार घरान घर येता, आपल्या सारक्याचे कोण आसले पळय तांकां तो आपूण कसो ह्या गुलामपणांतलो सुटला, तुका कशी सुटका मेळूं शकता. हें प्रोटेक्ट कर, तांकां मनान शिकयता. हें मनान चित्रां. Because each time you are saying it, so it's an audio. In your mind is a video. When the audio and the video match, it's done. Okay, brother always says, no, as much as you can imagine, that fast you can get it. So she says something. The imagination is the breeding ground for your miracle. Okay, तुका जर तुजी मिलाद घडलेली जाय जाल्यार तुज्या मनान तें चित्र हाड आनी ताचेर तुजी चिंतना घडोव. अब्राहम कशें सांगलें, तुजी सोसोत अंतरा वेळेला नखेत्रां इतली आसली, तो भायर वतलो आनी वेचतालो, इतली आवडली, इतली म्हजी भुरगीं आसतलीं, इतली म्हजी सोसोत आसतली, रेवेच्या कोण्याक पळयतालो आनी इतली आसतली. पूण ताणें ताचें मन ताचेर दवरलें आनी जेरून आयज तो कितल्या राष्ट्रांचो बापूय जाला. सो आमच्या जिवितान आमच्या आदी ते हिरो गेल्यात आनी तांकां बरेपण मेवलें. ताणें कशें कश्टान दुमाड्यान कशें तोंड दिलें, संकश्टान कशें फुडो केलें, ताणें तर केलां जाल्यार आमी करूं शकता. आमचे बरोबर आतां पवित्र आत्मा आसा, आमकां सोडूंक ना, एकली ना. देव आमचे बरोबर आसा, आमच्या विकनसांनी तो आमकां हेल्प करता आनी आमचे खातीर मागता. जेजू क्रिस्ट इज इंटरसिडींग फॉर अस. तो बापाक म्हणटा, बापा तांकां ह्या संवसारांतली काड ना पूण म्हणिना, पूण टिचर बरी आसा तांकां तो घोटायेन भर ह्या संवसाराच्या ताळण्याचेर जय कर. ओके, सो राग क्रोध हे सगळें आमचे मनशाचें सैम. पूण जरी तर आमकां आमचें सोन चिड्डावंक जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ जाय, शक्ती जाय. ताचे वरवीं आमी वी आर एबल टू विथस्टँड, वी आर एबल टू फायट, वी आर एबल टू ओवरकम ऑल द टेम्पटेशन्स that come. Praise God. Yes. Praise God. 2:20 is okay. Yeah, food is not ready. Okay. Praise God. Let's take 1 Timothy 1:16. First letter to Timothy, chapter 1, 1 Timothy 1, verse 16.
सोनिया जेजू सगल्याहून चड म्हजी आपली शीमेर नासलेली सोंसणीकाय दाखोवचे खातीर देवान म्हजी कारकूट केली. हे भाशेन सासणीक जिवीत जोडून जी कोण जेजूचेर भावार दवरची आसली तांकां हांव एक नमुनो जावंक जाय आसलो. Slowly वाचूया. Actually this is सोसनिकायेचे जिवीत फुडें व्हरून आमकां जेजूचें उदाहरण घेवया. But this is an example for us to know how we can grow in patience or develop our patience. तर तिमोथाचो पयली चीट पयलो अभ्यासपूर आनी 16वी ओळ. सोनिया जेजून सगल्याहून चड म्हजे सोयी आपली शीमेर नासलेली सोंसणीकाय दाखोवचे खातीर. आतां कितें म्हणटा आमकां जाय जेजून आमकां सोंसणीकाय दाखयली. पूण कशी इल्लीशी नॉट लिटल पेशन्स शीमेर नासलेली सोंसणीकाय. तो सगळो वेळ तो मदेशी सोंसणीकायेनूच ताणें वागोवंक. आतां तर तूं आमी आतां सायकल शिकता न्ही पयलेच फावट हय चुकलें कितें जायना तुका आमकां जाय ना बरें कर कर फक्त बस आमकां जाय आमकां कोण शिकयता पळय ताणें फक्त आमकां चान्स दिल्लो आनी बरे भाशेन शिकयलें. चुकलो फक्त आमी पळय वाजयता भुरग्यांक कशें शिकयता आमी तूं बरोवपाक अशीच जाता वी शुडंट लूज आवर पेशन्स. A child would always want somebody who is very patient with him to teach him to write or teach him to do something. So आमकांय जाय की जेजू आमचे थंय एकदम शीमेर नासलेली सोंसणीकाय दाखोवचे खातीर देवान म्हजी काकूट केली. हे भाशेन सासणीक जिवीत जोडून जी कोण जेजूचेर भावार्थ दवरची आसली तांकां हांव एक नमुनो जावंक जाय आसलो. आतां म्हाका देवान सोंसणीकाय दाखयली. आतां म्हजे भाशेन तो दुसऱ्यांकूय दाखयता. पूण तांकां हांव एक नमुनो म्हणजे तांणी पळोवंक जाय रुशेलाक आतां सोंसणीकाय दाखयली आनी तें खरेंच ताचें जिवीत बदल्लां. तें एक बरें मनीस जालें. ताचे भितर आतां सोंसणीकायेचें फळ आयलां. मोग आसा, शांती आसा, संतोश आसा. आनी म्हजें जिवीत पळोवन दुसऱ्यांक जो जेजू सोंसणीकाय दाखयता तांकां हांव एक नमुनो मिन्स अ रोल मॉडेल. वी लूक एट मदर मेरी आमी सायबीणाक पळयता आनी म्हणटा तिचें जिवीत तिणें कशें सोंसणीकायेन जियेलें. तिकाय त्रास कश्ट आयले तिणें तर तें केलें जाल्यार हांवूय करूं शकता. आतां हांव दुसऱ्यांक एक नमुनो जावंक जाय कित्याक जेजून म्हजे थंय शीमेर नासलेली सोंसणीकाय दाखयली. God has invested so much in me. His love, His patience, His goodness, His faithfulness. इतलें ताणें म्हजे खातीर बरें केलां. तें बरेपणाचो फळ आतां दुसऱ्यांक दिसूंक जाय. तांच्या जिवितांत जर संकोच त्रास जाता ताणें पळोवंक जाय म्हाका हो एक नमुनो. सो आय नीड टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स. म्हजें जिवीत पळोवन हाचे भाशेन जावपाचें न्ही अशें कोणें म्हणचें न्ही. हांव जायते फावटी म्हणटा मनीस वेगळे आसता भुरग्यांक सांगता थोड्या मनशांचें जिवीत आमकां मानवना. पूण आमी म्हणूंक जाय ताणें केलां तसली वागणूक हांव केन्नाच करचें. वी आर लर्निंग फ्रॉम एवरीबडीज लायफ. सगळ्याच्या जिवितांतल्यान आमी शिकता. बऱ्या मनशाच्या जिवितांत आमी शिकता आनी वायट मनशाच्या जिवितांतल्यान आमी शिकता. वायट मनशाचें कितें शिकता तसली वागणूक करची न्ही. आतां इस्कॉलान प्रत्येक भुरगो आसा. आतां इस्कॉलानूच तो शिकलो सिगरेटी घेवन दुसऱ्या ताका पळयता ताका पळोवन बाबा पळय ताचो फुडार कितें जाता पळय तो ताचे भाशेन तुमी जावचें न्ही. पूण हो भुरगो तो बरो शिकता दीस रात शिकपाचेर मन लायता जाल्यार ताचें जिवीत कशें पावता. तो 5 वर्सांनी तो फुडें आसतलो आनी 5 वर्सांनी हो फुडें आसतलो. ओके ताचे वागणुके प्रमाणे तो तुवें आसतलो. ताचे वागणुके प्रमाणे हो. सो वी आर लर्निंग फ्रॉम दीस बॉयज लायफ. वी आर लर्निंग फ्रॉम दॅट पर्सन्स लायफ. सो बरें आनी वायट. सो म्हजें जिवीत सिन्स देवान म्हाका इतली सोंसणीकाय दाखयल्या देखून आय हॅव टू मेक अ चेंज इन माय लायफ. म्हजी वागणूक म्हजो स्वभाव बदलोवन आतां हांव दुसऱ्यांक एक नमुनो जावपाची गरज. ओके सो patience is I need to grow my patience and after I have grown it and developed it now I have to be an example for others so that others also they look up to me
and their life also changes. No one is a role model. So I have to be a role model. Like for me, I say I am a role model for my children. What I preach, they may not remember. But what I practice in my life, how माझी वागणूक कमी झाली कारण या परिस्थितीत पुढे सध्या लाईक दिस आणि ताणी ती तशेंच करता. Okay, patience, we could one more point we could take actually. Patience comes through trusting God. Yeah. Okay. Patience comes through trusting God. And we take Isaiah 26:3. Isaiah 26:3. जाचे मन तुजे तीर दवरलेलें आसा तांकां तूं पूर्ण शांतीन जियोंक दिताय कित्याक तांचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. आमी म्हणला की आमकां एक आमची काळीज आसूंक जाय आर्गांची दिनवासण्याची काळीज. इट नीड्स अ हार्ट ऑफ thankfulness. And also next will say it comes through trusting God. So 26:3 जाची मन तुजेर थीर दवरलेलें आसा. हे उतर थीर म्हणजे आलो ना पळय कशें देवाच्या बरेपणाचेर, देवाच्या विस्वासीपणाचेर, देवाचे जाणवायेचेर तर हांवें म्हजें मन थारायलां दवरलां. तांकां तूं पूर्ण शांती जियोंक दिता. म्हणजे आमची शांती बिगडोवंक आमी दिना, पण देव आमकां आदार दिता. जे कशें आमी म्हणलां द पीस ऑफ गॉड इज surpasses all understanding guards my heart and mind. सो देव म्हजी शांती बिगडना जावपाक सगळ्यो ज्यो वाटो आसा भितर सरपाची चिंतना ती तो आडान दवरता, राखून दवरता. आमकां भिरांत खंयच्यान येता, कशी येता? भिरांत आमचे भितर आसा आमचे भितर भिरांत. कशें म्हणटा आमचे भितर बी यू डोंट हॅव अ स्पिरीट ऑफ फियर. 2 Timothy 7:7. ओके, तुझ्या भितर भिरांतीचो आत्मो ना. यू डोंट. आमकां सांगला तुका भिरांतीचो आत्मो ना. पूण कसो येता? कसलो आत्मो आमकां आसा? But the spirit of power, love and sound mind. आमकां शक्ती आसा. आमचें मन सेल्फ कंट्रोल. ओके, मन आपदावण्याचें मन आमकां आसा. आपदावण्याचें मन आसा आनी थीर मनाचें आनी मोगाचें आत्मो आसा. तो भिरांत आमकां खंयच्यान येता? आमी जें कितें आयकता, जें कितें पळयता, जें कितें उलयता ती उतरां कानांतल्यान भितर येता आनी आमचें मन आमचें काळीज आवयता, भिरांत हाडटा. So here it is said, जी कोण जांचें मन तुजेर थीर दवरलेलें आसा तांकां तूं पूर्ण शांती जियोंक दिता. म्हणजे तांचें मन आतां हालो ना. ताणें मन आपलें तुज्या उतराचेर, तुज्या भासावण्याचेर थीर केलां, तर ती आतां शांतीनूच आसा. कित्याक? ओके, शांतीन जियोंक दिताय कित्याक तांचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. दे आर ट्रस्टिंग इन यू. ना ट्रस्ट म्हणटा दॅट इज हायर देन फेथ. पयलो वर्माशा वयर मागीर भावार्थ आनी भावार्था वयर विस्वास. ओके, ट्रस्ट इज द हायस्ट. पयलो वर्मासो, होप, फेथ एंड देन ट्रस्ट. ट्रस्ट म्हणजे आनी कितें? म्हजी परिस्थिती कशी जावं, वायट आसूं नाल्यार बरी आसूं, म्हणजे देवाचेर म्हजो विस्वास आसा. तो आसा जोब म्हणटालो पळय तसो. ताणें म्हाका म्हजो भस्म केल्यार उपकारता, पूण म्हजो वर्माचो विस्वास ताचेरूच आसा, दुसरो आनी म्हाका ना. ताणें इतलो मागीर ते शेद्राक मेशक आबेदनागो ते उज्यान पडले. ते म्हणटा देव आमकां मेळूंक येवं नाजाल्यार ना येवं, पूण आमचो विस्वास देवाचेरूच. असल्या मनान जेन्ना आमी रावता तेन्ना कशेंच कोणें आमकां हालोवंक शकना. आतां हें जालें विस्वासाचें. आतां हांव उदाहरण दिलां उलोवपाचें. तें मिशीन चलनासलें न्ही हाचें बालून फुगोवपाचें, पूण हांवें कितें म्हणलां, आय एम स्पीकिंग इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर वर्किंग. ओके, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू एंड गॉड्स फेवर इज अपॉन मी. आय एम नॉट लुकिंग फॉर एनी अदर ऑप्शन, नॉट लुकिंग फॉर प्लॅन बी. हें हाडलां काल चलतालें तें आयज चलोवंकूच जाय.
So I am Mujhe Mon Dharan and I am speaking the word and I am commanding it in the name of Jesus. And every knee shall bow, every tongue shall confess. So that machine cannot say, no, I cannot do it. It may be a machine, but created by man. But when I am giving it the authority of Jesus and I am commanding it, it has to do. मुझे मोटरसाइकिल से तो तला दी बिना टेस्ट That happened one could do. But I didn't get stuck there. First of all, the peace of God surpasses all understanding, guards my heart and mind. So I did not want these thoughts to disturb me. Second, I am the Spirit of the Lord is upon my wife and God's favor is upon me. And third, I made a vision that I have already reached that emerald launch was sorry, Pauli emerald and Bhuttar Kadli and he also translation Punda. So this did not disturb me. My focus was on the end result. With certainty, with steadfastness, my heart was established and सुस्निका बिघडवून देऊ ना, शांती बिघडवून देऊ ना, देवाच्या उतराची नाव स्थिर रावली आणि लास्ट असा पण रिझल्ट आला पडलोच. So let's not allow the word of God to shake us and disturb, the situation to shake us up and disturb us. We are focused on the word of God and we remain focused on it. Yes. I just wanted to know, yeah, Bhagwan Pauluच्या चिठी असतात पण you all know the order of it? Then they say रोमकारांची, गालेसेकारांची, कोणी ओपन करतात? नाही, मॅथ्यू मांगलेकरांची गॉस्पल झाली, मागीर भागवत पावलाची 14 चिठी असतात. आता तांची ऑर्डर आहा. आता गालेसेकारांक म्हणल्यार म्हणटा पयलोच सोदचो ना आमी, पयलीं आनी कितें आहा. So आमी तिचेर शिकले हांव. I just wanted, I don't know, आमी किती जाण जाणत तुमी ऑर्डर जाणत ती? वयर ना 2 of us. आमकां एक फादर आयलो ताणें आमकां शिकयलें, ते एक कांतार कशें म्हणून शिकयलें. सो आजून हांव तें कांतार म्हणटा. इट इज वॉट नो रोमन्स रो को को गा ए फिल कॉल तेस तीन ती ती फिले मॉन हेम. ओके, हे टॉटल्स जाता. रो को को म्हणजे कोरिंथियन्स 1, कोरिंथियन्स 2. ओके, सो इट बिकम्स इजियर टू सर्च. आमी आतां शिकवण घेता न्ही म्हणल्यार पयलीं पुस्तक उगडपाची शिकवण केली. आय वॉन्ट टू लर्न अबाउट ओल्ड टेस्टमेंट. म्हाका ते केन्ना आयजाले हांव हे पळय केन्ना हांव कितें हांवें हें घाल्यान टॅग्स घाल्यान बट आय नीड टू नो. सो नाव आय नो दीस. सो आय एम सेइंग लॉर्ड होली स्पिरिट यू विल टीच मी दॅट ऑल्सो. सो फॉर दोज ऑफ अस हू डोंट नो वी कुड जस्ट स्टार्ट सेइंग ना रो को को का ए फील इतलेंच म्हणया. देन इट इज लायक अ सॉंग. रो को को का ए फील. ओके, आतां गा म्हणल्यार गॅलेशियन्स, ए म्हणल्यार एफिशियन्स, फिल म्हणल्यार फिलिपियन्स. ओके, सो 2 कोरिंथियन्स. रो इज रोमन्स, को इज कोरिंथियन्स 1, अगेन को कोरिंथियन्स 2, गा इज गॅलेशियन्स, ए एफिशियन्स, फिल इज फिलिपियन्स. रो को का ए फिल कॉल तेस कॉल म्हणटा ते कोलोशियन्स, Thessalonians 1, Thessalonians 2. Okay, but ro ko ga e fil kol tes. Now, right. Ro ko ga e fil kol tes tim. Timothy 1, Timothy 2. मागीर तीन म्हणल्यार तिता करून. ओके, Timothy 1 तीन. मागीर फिलेमॉन हेब. Philemon is one letter and Heb is Hebrews. Okay. आता लोक घुसपता Philemon हा आणि दुसरो कोण हा तो Philippians. So people guess it's not Philippians, it is Philemon. So 14 येतात. Please या. रो को गा ए फिल कॉल तेस तीन Philemon Heb is Hebrews. Okay. So म्हणजे when we are searching, when they say आता गॅलेक्सी करा तुम्ही येतलो रो को गा चोथ. ओके, then Philemon म्हणजे ऑलमोस्ट लास्ट पास्ट. मागीर ताचे उपरांत हिब्रू जाल्या उपरांत मागीर जाकोब. ओके, जाकोब जालो दुसरो पेद्रू जातच मागीर जॉन. ओके, so let us make now in school I teach children. Now when we are teaching there are different metals. I teach science. So दावेक एक हा different metals. तो हुंचो पयलो highly reactive, middle reactive, least reactive. तांचे एक लायन आहा. सो हांव म्हणजे तशें शॉर्ट फॉर्म्स करता तांकां द लॅन्स टू टीच देम कोंकणी इंग्लिशीन घालून आनी इट हेल्प्स. सो लेट अस लर्न टू मेक थिंग्स इजी फॉर अस टू ओपन द बायबल. दीस इज द मेन बुक. ते सगळे हिस्ट्री, जिओग्राफी, मॅथ्स, सायन्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ते सगळे आयज हांव घालना.
हेंच आमचे लागीं उरतलें. सो आमकां कितें तरी मेवलें जाल्यार आमी दुसऱ्याकूय शिकोया आनी लेट्स मेक इट इजी एंड लेट्स मेक वॉट एवर वी लर्न योर टिप्स ना भट म्हाका सांगताली वी हॅव द स्क्रिप्चर्स वी हॅव द नॉलेज बट हाव टू यूज इट दॅट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. ते वखदार कितें करूं सो ते वखदार उलो मारता आमकां आतां इज अ हेल्पर इज अ कम्फर्टर इज अ कावन्सिलर इज अ गायड आमकां दिल्लो आसा उलो कर न्ही ताका. मागीर ब्रादर घरान म्हणटा पयर रातलो पावस चिप्स खाता म्हणटा ताका काय ते कामूच दिवं नाय म्हणटा. But let's assign him jobs. He's waiting. Angels are waiting to take. आम्ही ती तोंड उडोवन म्हणूंक जाय ते वतात आनी पडून हाडटात. पूण आमी म्हणटा शें हांव सगळें करतलें आमी कशें करतलें कशें पावतलें. आमी संवसारी राटांनीच तर भरलेले घुसपले जाल्यार सर्गीच्यो आनी केन्ना वस्तू करतले. सो हेंय सोडून दिवपाक वी हॅव टू लर्न टू असाइन एज वेल एज असाइन दोज हेवनली टास्क. One more thing, what I have learned, whenever you want to do something fast, whether it is cutting of vegetables, cooking, start praying in tongues. जेन्ना तूं विचित्र भासांनी उलयताय तुजें मन is with God, and I have noticed things work faster. You can do things efficiently. बरे भाशेन चुकी करिनासतना आनी सगळें जाता. एके वाटेन तुजें प्रेजींग चलता देवा लागीं तुजें संबंद आसता आनी हेणें तुजी ही कामांय बरें जाता. पळय जाल्यार तुका सुचयता जाल्यार हें विसरलें गॅस उरली हाय आनी कितें तो जाल्यार कांय जायना इट्स टेकन अंडर कंट्रोल बिकॉज एंड थ्रू दॅट नाव यू आर इंटरसीडिंग द लॉर्ड इज युजींग युअर गिफ्ट ऑफ टंग्स टू इंटरसीड फॉर अदर्स. सो कितें काम करता आसतना दुसऱ्या भासांनी उलय. मागीर हांवें सांगलें दुसऱ्याक कितें सांगूंक जाय तेन्ना तूं हालपीत जावं नाका कोणें सांगून कोणें समजावपाक तें काम काड आनी पवित्र आत्म्यान दी. ओके कितें अशें एंड वन मोर पॉयंट नाव आय हॅव इन मायंड. When you are going to sleep, थोड्यांक बी म्हाकाय केन्नाय जातालें दीसभर तो देंवचाराक चान्स मेळना म्हाका डिस्टर्ब करपाक म्हाका कितें कितें सांगपाक जाल्यार न्हिदल्या उपरांत सपनान कसो म्हाका तें चिंतना हाडटा. सो आय यूज टू से बट इन द मिडल ऑफ द सपनान पासून हांव उठली न्ही वॉट एवर आय हॅव टू से द स्क्रिप्चर वूड कम टू माय माउथ एंड आय वूड से एंड आय वूड कट इट ऑफ. बट आय लर्न रिसंटली डिसायपलशीप रिट्रीट चलतालो पळय तेन्ना सिस्टर कियोनीन सांगलेलें when you are going to sleep ask Jesus' blood. Jesus, I apply your blood over my sleep. हांव न्हिदतानी म्हजे न्हिदेचेर हांव तुजें रगत घालना so that nothing can disturb me while sleeping also. I am sleeping sound. But these are small tools which if we use it, it is helping us. It has helped me, so it is going to help others. Then one more thing I do, sometimes, not sometimes, most of the time, हांव लेट न्हिदता. म्हाका न्हिदता म्हणल्यार 8 देड अशें जाता आनी सकाळीं पयलीं सॉंग उठोंकूच जाय. सो ती पळय इतली वरां णवतात म्हाका अलार्म घालता आसतना पासून तुका 4 hours to sleep, 4.5 hours to sleep अशें म्हूण मेसेज येता ती. Lord, in those 4 hours or 4.5 hours, you give me sound sleep. So that म्हाका आनी ते पळय 8 वरां 10 वरां ती म्हाका नाका. ह्या 4 वरांनीच क्वॉलिटी स्लीप सारकी पडटे कितें म्हणटच डेड आनी कांयच ना सारकी म्हजी न्हीद उरली तूं म्हाका दी. सो आमी हो पयलीं रातम्या लागीं संबंद तरी पूण मागीर पळय आतां म्हाका उठोया म्हाका फाल्यां हें सांग तें फोन करूंक जाय ऑफ करूंक जाय कित्याक पळय तें कीप द रिलेशनशीप विथ द होली स्पिरीट एंड आस्क हिम टू बी मेक हिम अ फ्रेंड ऑफ अस. देन थँक द लॉर्ड. एक आर्गां दिवपाची आनी एक संवय करपाची. गितां गायनात आमी जाणा कितली वर्शीप टिम्स आहात म्हण घरान कितें करता आसतना ती म्हणची आर्गां दिवचें. When you have nothing to do, I always say, when you have nothing to do, not start praising. Especially when I used to go from my classroom to the washroom, scholar. You know, some amka, we just cross, maybe from there till outside. Let's. But there, first of all, I used to walk briskly. In class, I was only standing. Exercise na. But they are fast chalta. मुझे मातशें exercise घेवपाक आनी praising thanking. But इतलो टायम जाला. क्लासीन शिकयता सर हांव praising thanking करूं. पूण म्हाका बरें सिस्टर मरिना म्हाका सांगूंक लागली when you are supervising you can pray in tongues. आनी मागीर तें ऑनलायन आयलें मास्क घालचें पडलें. मास्का फाटल्यान तूं कितें कर कोणाक विचारता प्रे इन टंग्स बोल जाल्यार तुज्या स्तुती कर हालेलुया म्हण कितें म्हण तें बऱ्याक पडलें. सो दॅट वे. सो लेट अस मेक यूज ऑफ एवरी ऑपॉर्च्युनिटी. गुणगुणूं येता न्ही आवय हें गरम जाता हें आनी घालूंक जाय अशें म्हणून येता. बट लेट्स टेक इट दी अदर वे.
wherever, whatever the situation may be, no matter how negative it may look, you take it on the other side, and thank God that Lord, through this also I will glorify. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. आज आम्ही अधिक राजा वाहन कारका तुकाचे सो महिमा तुकाचे सो वाहन तुकाचे सो महिमा तुकाचे सो कोटी तुकाचे सो thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. When I was studying this fruits of the Holy Spirit, I used to always forget. So I one day started reading. So love, joy, peace, patience, self-control, faithfulness. Then the remaining came to be KGF, kindness, goodness, faithfulness. Okay. We had just watched that movie. There is some KGF, some movies there. So I was just thinking. So Lord reminded me. So love, joy, peace, long suffering, faithfulness, kindness, goodness. No, I must stop now. I don't have my Bible written properly. To get some order in that. Love, joy, peace, patience, self-control. Then kindness, gentleness, and faithfulness. Okay, seven portions. So love, joy, peace, patience, self-control, kindness, goodness, and faithfulness. Okay, so म्हणजे हांव कितें म्हणूंक सोदता पळय तें हें इल्लें हाची शिकुया आमी कितें म्हणटा पळय पुस्तक वाच पुस्तक वाचून जायना कशें आतां आमी भुरग्यांक हो तो आन्सर कहो इजी करूं येता कशें शिकोवं येता कितें ताचो मिनींग काड येता एक स्टोरी कशी करून कितें करून लिंक करून कशें करूं येता लेट अस ट्राय टू लर्न इट एज मच स्टडी इट एज मच एज यू कॅन एक सकाळीं कितें मेवलें जाल्यार एम्प्लिफायड वर्शनान पळयता आतां आमकां आसा की मोबायल आसा आमचे लागीं हांव एक एम्प्लिफायड वर्शनाचो बायबल घेवंक सोदी हार्ड कॉपी पूण तें जालें ना बट then Lord said you can use it on this you get all the different versions you check in NIV you check in KJV you check it in amplified AMPC आनी ताचे समजून तुका जाय तशी घे बरोवन दवर ताचेरूच तुजें मन घडय आनी तें एक तुका एक स्ट्रॉंग होल्ड करून दवर ओके केन्ना तरी परिस्थिती आयली जाल्यार भिरांत आयली नो फियर डज नॉट कम नियर मी युअर वर्ड एंड युअर स्पिरिट दे कम्फर्ट मी ओके स्टार्ट स्पीकिंग भिरांतीक हांव कसली भासावणी उलयतली जेन्ना तुमी आसता कसली भासावणी उलयतली सो लेट अस लर्न एंड कीप म्हाकाच न्ही पूण दुसरी तेन्ना तुका कितें मेवलें ना तुका प्रश्न जालो तो काड न्ही आनी खंयचो इवन ऑन द मोबायल वी कॅन मेक आय हॅव मेड अ न्यू ग्रूप केला Actually, I have created my space there. I don't know if any of you know it. It is like you're making a group. Now I make a new group and I put you and I put Sister Agatha in. Okay? So now there are 3 people. And now I name their groups. Suppose I have named their group Good Scriptures, whatever I want. Then what I do, I remove you and I remove her. Now the one will learn. Now that becomes my personal group, my personal space. Now whatever I want, I go and put in there. Okay? So we make a group and take minimum group करपाक तेगा जाणा जाय तेगा जाणाची घाल तुका कोण तुजे एक जाणा ताका घाल आनी त्या ग्रुपाक नांव दी तें नांव दी मागीर यू गो एंड से रिमूव हर एंड रिमूव हर सो त्या ग्रुपान हांव सोदली दॅट बिकम्स माय स्पेस ऑन द सेल एंड वॉट एवर आय वॉन्ट आय कीप पुटिंग then from there somebody asked me that recent somebody asked me for court cases आमची cases आहात कितें करून थंयसर गेली हांव आनी सर्च मारलें फुडें court cases आयले ते काडले ते काडले so like this I technology दिला smartphone दिला let us use that smartphone again for the glory of God
to store things, to give it to others, and आमकां गरज आसतना आमी वाचून तितुरलें घेवप. सो बरें कितें तुमकां डेली तें सेंट लायक यू मिनीट येता पळय ताचेर बरें कितें आसता केन्ना तुका तें बरें लागलें यू नो इट विल हेल्प यू काडा तिचोर घाल. So that you want to always refer. पण घालता आसतना एक टायटल घाल आनी कितें तरी घाल तिचोर. So when you type that, it will count. Okay? Yeah. Yes, but I'll just take a photo. Hello. Praise the Lord. Mobile phone.